and C of starred LUQ number 3A, the answer may kindly be read as follows. The details in respect of the Collectorate North, Collectorate South, and Collectorate Kushawati district, the Department of Urban Development and the Directorate of Panchayats are provided in Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3, and Annexure 4, and Annexure 5, respectively. However, more than 1 lakh forms under various provisions of a Majhe Ghar have been distributed across the state. This is the correction in the answer. Speaker, sir, I may be further permitted to correct the answer to sub-question D of starred LAQ number 6A. The answer may kindly be read as, various actions in this regard are currently under examination and are being processed by the relevant departments. And Speaker, sir, last, I may be also permitted to correct the answer given to sub-question E of the unstarred LAQ question number 26. The answer may kindly be read as, the details are as per Annexure E. Further, the permission may kindly be granted to append Annexure E to the said question. स्पीकर सर तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 कृष्णा साळकार. सर 1B. Because the answer is that one. Speaker, the answer is as per cycle style. Very important. Private members bill. बिल गायलो ते इल्ला किती तेजेटी रिमाइंडर धाडलो काल बिल गायल तेजेर उलयता चनावर जाऊन स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर 1B. 1B. माननीय मंत्री. Speaker, sir, answer is as per cycle style. I mean, the given on the desk. स्पीकर सर आज वास्को भितर स्पीकर सर आज वास्को भितर सगळ्यात पयली स्पीकर सर ताका उलोवपाच्या मागीर ताका तुम्ही सांगला असताना परत कित्याक उलयता म्हाका कळना. न्ही सांगले न्ही मागीर उत्तर दिता म्हूण सांगले न्ही परत कित्याक हें करता तूं क्वेश्चनावर प्रत्येक टाइम क्वेश्चनावर डिस्टर्ब करता. विरेश बाब बस तुझा विषय पळय आसा पळय न्ही. यू कॅनॉट डिक्टेट मी टू गिव्ह रुलिंग नाव. सिट फर्स्ट सिट. यू कॅनॉट डिक्टेट मी. You cannot dictate chair. I have told you nicely that I will hear you later on. Therefore, you have to listen and sit. I have already told you that I will listen to you later on. Sit. Viresh Bab, I will give you opportunity to answer your question or whatever you have raised. I will give my ruling. Sit. कंटिन्यू. सर आज वास्को भितर जो हांवें प्रश्न मांडला सगळ्यात पयली हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता. गेले 4 वर्सां ह्या फावटी म्हणजे डिसिल्टींग आनी बाकीच्यो सगळ्यो WRD डिपार्टमेंटान बऱ्यो प्रमाणान गोश्टी काडल्या कारणान आज गेली 4 वर्सां वास्को भितर एकूय कडेन फ्लडींग ना. थोड्या जाग्यार आमचे लो लायंग एरिया आसात थंय पसून ह्या फावटी आमी फ्लडींग पावना. त्या खातीर हांव मंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी तांचे सगळे टीम तो जिप्सन आसूं नाजाल्यार इंजिनियर लुकास आसूं नाजाल्यार मयूर आसा हांव तांचें अभिनंदन करता आसतना दुसऱ्यो बाकीच्योय गोश्टी आसा तांचे नजरेक हाडून दिता. तांकां खबर आसा खंयच्यो आमी मागणी कितें केल्या आनी जेन्युइन मागणी तांचे कडेन मागणी केल्या. आज ज्यो वॉटरवेज तांणी लास्ट टायम हे 4 वर्सां क्लीन करता सगळ्यात पयली म्हजो प्रश्न आसा की ही सगळ्यो परत एकदां तुमी डिसिल्टींग केन्ना करतले आनी ह्यो सगळ्यो तुमी ज्यो लास्ट टायम केल्ल्यो आसा तितल्योय परत घेतल्यो की ना तो म्हजो एक पयलो क्वेश्चन. स्वाती महाशय, माननीय आमदार आमचे वास्कोचे दाजी साळकर इज वन ऑफ द व्हेरी ॲक्टिव्ह MLA दॅट वॉट आय हॅव सीन इन द लास्ट 4 years. आणि त्यामुळे ताज्या एरियेत जे कितें प्रॉब्लेम्स आसात पर्टिक्युलरली रिगार्डींग WRD ही ताणें म्हजे नजरे काडून दिली आनी म्हाका दिसता हांव कमीत कमी 4 ते 5 वेळा ताज्या एरियेत विजीट केले.
उदाहरणार्थ मायमोळे लेक किंवा गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल किंवा नाला जो अरेबियन सीक वता हें स्वता वचून पळयलां हांवें आनी ताजेर जो कितें उपाय करपाक जाय तो उपाय फाटल्या जवळ जवळ 2 वर्सां 2023 ते 24 ते 25 आनी आतां इवन 25-26 सुद्दां म्हाका अनदीक आमचे बाब दाजी सरकार सांगून दिसता की ज्या जाग्यार डिसिल्टींग केल्लें थंय समजा एखादी परत डिपॉझीट जाला जर जायत जाल्यार आमचे इंजिनियर जे आसात पळय न्ही ते मुखाल्ले एक 15 दिसां वचून पळयतले आनी ज्या जाग्यार गरज आसा थंय डिसिल्टींग करून घेतले. त्या बरोबरच तुमचो गोवा शिपयार्डा मुखार जो चॅनल आसा किंवा वॉटर चॅनल आसा किंवा नाला आसा तो अरेबियन सीक वता आसतना ताजी लेवल दर्यादेगेर उंच जाल्लें आसा आनी त्यामुळे टायडल वॉटर जे आहा पळय न्ही ते वॉटर भितर येना. ते भितर येवपा संबंदी आमी इस्टिमेट तयार केल्लो आसा कारण टायडल फ्लो जर बरो आसलो जर जायत जाल्यार सगळी वेस्ट जी आहा पळय न्ही ऑफकोर्स ही एक आमी ह्या निमित्तान सगळ्या आमदारांक म्हजी विनंती आसा की उदकाचे फ्लो जो आसा पळय न्ही आनी फ्लडींग म्हणटा एक बाजू जाली जाल्यार उदकाचो फ्लो जो आसा पळय न्ही तो नाल्या भितर ज्या जाग्यार शक्य आसा तो बरे पद्दतीन जावपाक जाय जेणे करून उदकाचें नितळसाण जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळूंक शकतले. तर तुमचो जो गोवा शिपयार्डा कडल्यान जो चॅनल वता पळय न्ही वॉटर चॅनल वता पळय न्ही ताजें डिसिल्टींग करपाचें आनी लेवल मेंटेन करपा संबंदी एक फायल तयार केल्ली आसा आनी एक बहुतेक करून मुखाल्ल्या म्हयन्यात एप्रील 15 पर्यंत आमी काम सुरू करूंक पळयतले जेणे करून तुमचें फ्लडींग जे ती एरियेंत एखादी जावपाक शक्यता आसता पळय न्ही तें जावचें ना. स्पीकर सर म्हाका सांगून दिसता की जे आतांच उल्लेख मंत्र्यान केलो की मायमोळेम लेक सर जाला कितें की प्रॉब्लेम की ह्या सगळ्या भागांतल्यो म्हणजे सरावंडींग भागांतली सिवरेज जी आसा सिवरेज प्लांट नाशिल्ल्या कारणान नाल्यार पंपींग स्टेशन नाल्यार लायनूच नाशिल्ल्या कारणान थंय सगळें हें ह्या मायमोळेम लेकान येता थंय डिपॉझीट जाता आनी थंयच्यान सगळी घाण ही फुडें वता मागीर ते नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान वता गोवा शिपयार्डा कडेन वता आनी ताज्या खातीर आमी सरकारा मार्फत आमकां 3 पंपींग स्टेशनां एप्रूव जाल्लीं आसा तातूंतल्यान 2 सुरवात जाली आनी एक डावन मंगोड जें आसा तें काम स्टार्ट जातलें. सो ही 3 सपोज पंपींग स्टेशनां स्टार्ट जाली जाल्यार डेफिनेटली सिवरेज थंय वचपाची कमी जातली. पूण सद्या जो पर्यंत तें जायना तो पर्यंत ऑनरेबल मिनिस्टरान लास्ट टायम येवन आमकां एक बरी म्हणजे नॅचरल वॉटर रेमिडिएशन म्हणजे तुमी एक केल्लें म्हणजे म्हाका दिसता नॅचरल बायो रेमिडिएशन एक तुमी केल्लें आनी तातूंत भितर त्या एरियेची जे वास येतालो तो खूब कमी जालो म्हणजे ती जी झाडां तुमी रोयतात नाल्यार तो बँक तुमी करतात तातूंत भितर खुबशे उदकाची क्वॉलिटी इम्प्रूव जाता आनी एल्गे म्हणटा ती जावपा पावना वीड जावपा पावना आनी त्या खातीर म्हाका एक सुचोवणी आशिल्ली की आज जेन्ना आमी इतलें सुंदर तें केलें आज तुमी मांगरान वता आसतना पळयलें जाल्यार एक सुंदर गार्डन अशें जावन पडलां आनी हें गार्डन आमकां दोळ्यांक बरें दिसता पूण सायड बाय सायड हें नॅचरल आपले उदकाची क्वॉलिटी आसा पळय ती पसून बरी करता थंय एल्गे बॅक्टेरिया बरी बॅक्टेरिया जाता आनी हे जी सिवरेज थंय वता तें खावपाक बरें पडटा हें आमकां तुमचे कडल्यान अशें हातून कळना पण टॅक्निकली होच प्रोजेक्ट आमी म्हणटात की तो थंय सपोज व्हेलो आतां सिवरेज आमी बंद करपा पळयता पूण जेन्ना स्लुईस गेट पयलीं एन्शंट टायम्सार त्यो स्लुईस गेट्स आशिल्ल्यो आनी हांवें जें आयकलां म्हणजे तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा लेवल्स मे बी टायडल फ्लो तितलो भितर येना पूण ताज्या खातीर एक ड्रेजिंग करून नाजाल्यार कितें करून टायडल फ्लो सपोज भितर येवपाक आमी कितें तरी एक प्रयत्न केलो ती स्लुईस गेट घालून जाल्यार म्हाका दिसता नॅचरली हें सगळें क्लीन जावपाक शकता जी आतां आमी गोवा शिपयार्डा कडेन ब्लॅक स्लरी पळयता ती क्लियर जावपाक शकता सो हाजेर एक मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यान एक आश्वासन कितें जाल्यार एक हें करचें सवाती मातशें बाब दाजी साळकारान तांचे विशयाची तांकां बरोबर म्हायती आशिल्ल्या कारणान बरेचशे हांगसर पॉयंट्स घेतले पूण ताका रिफरन्स करून म्हाका सगळ्यांक विनंती करूंक दिसता ती अशी की दर्यादेगेचें उदक भितर येतलें आनी आमगेलो व्हाळ निवळ जातलो हें आमी कन्सेप्ट दवरपाक जायना. म्हाका दिसता व्हाळा भितर किंवा न्हंयक भितर म्हणजे व्हाळाच्या माध्यमांतल्यान न्हंयक येता ह्या व्हाळांतलेंच उदक जर आमी स्वच्छ करपाचें आनी स्वच्छ दवरपाचें आमी प्रयत्न केलो जर जाय जाल्यार तुमचो हो जो प्रॉब्लेम आसा पळय न्ही ब्लॅक स्लरी किंवा सिवेज उदक बी आहा पळय न्ही हें सगळें मोकळें जावपाक शकता आनी ही खंय तरी गोंयांत सुरवात जावपाक जाय अशें म्हाका म्हणजे टायडल वेव आयली जे आमचे नाला जे आसा पळय थंय सगळ्याक सुरवात जावपाक जाय. काल हांव डिस्कस करतालो हे क्वेशना संबंदी बाकीच्या क्वेशना संबंदी आनी त्या वेळार एक गजाल म्हज्या लक्षांत आयली ती म्हणजे म्हजो कलीग बाब दिगांबर कामत जे आसा पळय न्ही हांणी मडगांव साल रिवर जे आसा पळय न्ही थंय अशे प्रकारचे 3 प्रोजेक्ट घेवपाक केल्ले आसात अंडर PWD आनीक म्हजे कडल्यान जें कितें सहकार्य जाय पडटलें ती साल रिवर जे आसा पळय न्ही वीच इज द मोस्ट पोल्युटेड रिवर
ती निवळ करपा संबंधी सदीत तो सहभाग आसतलो आनी म्हाका दिसता की आमी थोडेशे एक म्हयन्यान किंवा 2 म्हयन्यान एक मिटींग घेवची कंबायन. कारण एक लक्षात घेयात त्या व्हाळाचें उदक आनी सिवेज ही जी आसा पळय न्ही, इट इज नॉट जस्ट वन डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाका 4 ते 5 एजन्सीज लागतात आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी फ्रिक्वेंटली जर मिटींग घेतली जर जायत जाल्यार हो विशय जो आहा पळय न्ही तो आमी गोंयभर टॅकल करूं शकतले. तुम्ही म्हणटा मी टायडल वेव तुम्ही ते आम्ही तसे केल्यार बरें काय बरें न्ही म्हणटा. नाही टायडल वेव जे आसा पळय न्ही हे सगळे कडेन तितले लेंथन मेळटा अशें ना. पूण ते टायडल वेव जे तुजे गोवा शिपयार्डा कडेन जो नाला आसा पळय न्ही हांव पळयता की मुखार एक म्हयने भितर थंय टेंडर वर्कआउट करून ते लेवल जे आसा पळय न्ही रिवर लेवल पर्यंत म्हणजे सॉरी अरेबियन सी लेवल पर्यंत ते मेंटेन करपाक पळयता जेणे करून तुजो एंटायर नाला जो आसा पळय न्ही तो सदी नेहमीच निवळ उरतलो. तर म्हाका आनी एक मुद्दम सांगून दिसता की आता तुम्ही गोवा शिपयार्डा कडेन एस्टिमेट केलात अरावंड 1 कोटी रुपयाचो आणि थंय तुम्ही गार्डन करपाचें योजिला ताचे फाटल्यानूच सर कनेक्टेड ताका म्हणजे नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात थंय गार्बेज उडयल्ली आसा. सो ह्या वर्साच्या टेंडरान म्हाका दिसता तेंय बी एक एडिशनल वर्क तुम्ही घालचो आणि एक अवेरनेस म्हाका दिसता लोक गार्बेज थंय कित्याक उडयता ती म्हाका कळना अजून पर्यंत. जेन्ना आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा तेन्ना ताजेर अवेरनेसाचेर आमी कितें करूंक शकता काय कितें. आनी हो एक व्हडलो एस्टिमेट म्हणजे तुम्ही गार्डन घालपाचें सोदता म्हणजे इतली मोठी एरिया आसा थंय एक बरो वॉकिंग ट्रॅक पसून जावंक शकता जो तुम्ही एकदां म्हाका आयडिया दिल्ली की जो मायमोळ्या पुराय लेक आसा थंय आमी पुराय सपोज गार्डन केलें आनी ताजे सायडींतल्यान वॉकिंग ट्रॅक केलो जाल्यार तो स्पेस आमी बऱ्या कामा खातीर युटिलायज करपाक शकता. म्हणजे आज अंडर इवन फिट इंडिया मुवमेंट आमचो मोदीजी म्हणटा की बरें आमी आमचो फुडली जी पिळगी आसा ती फिट जावची म्हणून. सो हें आमी करूंक शकता काय कितें हो एक मोठो प्रकल्प एज अ पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवंक शकता काय कितें. पद्माशय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी अमृत सरोवर ह्या प्रकारची स्कीम पुराय देशाक दिली आणि त्यानुसार मी आमकां सुद्दां हें आयिल्लें सजेशन आयिल्लें इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की तुमच्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत कमीत कमी 75 लेक्स आमी डेव्हलप करचे आसा. आमी गोंयांत जवळ जवळ 160 सुमार लेक्स आयडेंटिफाय केली विच आर ऑफ बिगर डायमेन्शन आनी तातूंत भितर तांकां डेव्हलप करपाक हांव म्हणना की ती पूर्ण तरी म्हणजे 100% डेव्हलपमेंट जालें अशें म्हणून पूण नक्कीच अजून खूब काम करपाचें आसा. पूण बाब दाजी साळकारां म्हजी विनंती आसा तुमचें जें लेक आसा पळय न्ही किंवा तशाच प्रकारचें पूण मातशें मोठें लेक म्हणजे बोरये गांवांत आसा केन्नाय तुमी त्या वटेच्यान फोंडेच्यान पासार जालें जायत जाल्यार मुद्दम थंय नवदुर्गा देवळा मुखार जें तळें आशिल्लें व्हडलें जातूंत सांगोड जाता वर्साक त्या तळ्याचें बांदकाम आमी घेवपाक केलें म्हणजे सुरवात जालां जवळ जवळ मार्च म्हयन्यांत सॉरी मे म्हयन्यांत पूर्ण जातलें. ब्युटिफूल लेक आय वूड से. आनीक म्हजो मनोदय आसा की तें एक तळें आनी म्हजे शेरडे गांवांत एक सातोळें तळें म्हणटा केल्लें आसा. हे दोनूय तळ्यां नक्कीच आमी पयशे मोडल्यात पण आय टेल यू 50 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं ही तळीं जाल्ली ती तळीं आपोवप जावनात. आमच्या जाणटेल्यांनी खंय तरी माती काडून आनी शिफ्ट करून ती तळीं केल्ली आसात. ते तुजें मायमळ तें आसूं किंवा म्हजी बाई नवदुर्गा देवळा मुखार तळें आसूं हे जाणटेल्यांनी जेन्ना तांचे कडेन इंजिनियर नाशिल्लें तेन्ना तांणी 50, 100, 150, 200 वर्सां पयलीं ही तळ्यां तयार केल्ली आनी म्हाका दिसता आमी ही तळी मेंटेन करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांवें जें तळ्याचें काम बरी म्हणजे नवदुर्गा देवळा मुखार केलां तें मुखारली 200 वर्सां पर्यंत त्या तळ्याक कांय जावचें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी लोक येतले आनी एन्जॉय करतले. आनी थंय तुमी जें म्हटलां पळय न्ही वॉकिंग ट्रॅक सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅक घेतलेलो आसा थंय. केन्नाय तेवढ्या पासय मारले जर जायत वा पासले जर जायत म्हाका फोन केल्यार जालो आय विल एकंपनी यू एंड शो यू आनी अकॉर्डिंगली हांव सामकें 100% म्हणना पूण वी विल इनिशिएट द वर्क एट मायमळे. कारण मायमळे तळें जें आसा पळय त्या तुज्या वास्को आमच्या सिटींत आसा आनी त्यामुळे सिटींत लोकांक अशा प्रकारचें प्रोविजन मेळप हें खूब गरजेचें. बाबा आमचे रोहन नायक आमचे सॉरी रोहन खंवटे जे आसा पळय न्ही हांणी तागेल्या मतदारसंघात परवरी वीच आय ऑलवेज एंटिसिपेट एज अन सिटी प्लेस ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स. हांव 20 वर्सां पयलीं म्हणटालो पार्क्स एंड गार्डन्स हांगसर आसपाक जाय आनी ताणें खुबशें अचीव केल्लें आसलें. आतां ताज्या हातूंत आमचे WRD एक पंपींग स्टेशन जाल्लें आसा आनी तें पंपींग स्टेशन इतलें सुंदर केल्लें आसा लोक सांजचे वेळार थंय पळोवपाक येतात आनी दॅट वॉज हीज कॉन्सेप्ट की हे पद्दतीन तें करुया अशें म्हणून. सो म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच आपापल्या एरिये भितर लोकांक सिट आउट करपा संबंधी लोकांक वॉकिंग ट्रॅक दिवपा संबंधी आमी म्हाका दिसता आतां स्केल जर जायत जाल्यार आमचे ऑफकोर्स बजेट जें आहा बजेटा प्रोविजन खूब आसा आनीक म्हाका दिसना की माननीय मुख्यमंत्री अशें बरें कामां केन्ना ना म्हणटले अशें. सो वी वील ऑल्सो हॅव अ विजीट एंड डिसायड अबाउट इट बट आय एम इन्क्लाइन टू टेक अप दॅट वन. सर तुम्ही जशें सांगलें थंय वचून पळयात म्हणून ह्या 1 म्हयनो हांव थंय इलेक्शन्साक आशिल्लो आनी ते पळोवनूच तो विचार म्हज्या मनान आयलो की इतलें सुंदर तुमी थंय केलां आनी इतलें नॅचरली आतां थंय उदक जेन्ना साठटलें तेन्ना म्हाका दिसता एक वॉटर बॉडी आनी एक बरी तयार जातली.
त्याच बेसिसाचेर आमकां वास्को एक तुमी करून दिया, मायमळ्याच्या भोंवतणी अमृत सरोवरा अंदर करून दियात. आनी सध्या आतां प्रेझेंटली हो जो गोवाशी पेडा कडेन नल्लो आसा तो डिसिल्टिंग करून इमिडिएटली थंयच्यान ते काडून ते गार्डनाचें काम स्टार्ट करात. आनी नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान हे 2 एरिया मॅक्झिमम तुमी करच्यो आनी थंय अवेरनेस आमी बी करता, तुमच्याय सायडींतल्यान जावचे. ह्यो 2 एरिया पयलीं हांव प्रायोरिटी करच्यो अशें हांव मागतां. नोवाटा संबंधी सवाल अशें म्हणजे जस्ट रिफर कर कित्याक लागून इनफॅक्ट दॅट विशय जो आसा पळय न्ही तो वेस्ट मॅनेजमेंटा येता. पूण तरी हांव तांणी जें म्हटलें पळय न्ही नोबार्ड्साच्या फाटल्यान थंय गार्बेज डंपिंग जाता अशें. आमच्या शिरोडे गांवांत अशें जातालें. कॅमेरा बसयले आनी ताजो एक फायदो आसतालो. एक दीस सरपंचान पळयलें की अमुकच मनीस हाडून गार्बेज थंय उडयता. ती बायल मनीस सरपंच शिरोडेची. तिणें ती गार्बेज कलेक्ट केली आनी ज्या मनशान ती उडयली पळय न्ही ताच्या घरा कडेन दारां व्हरून दवरली. ताका सांगलें तूं आनी हांगसर कांय करपाचें ना, परत केलें जाल्यार आपूण फायन पेनल्टी हें करतलें. तेन्नाच्यान त्या मनशान गार्बेज उडोवपाची बंद केली. म्हाका दिसता कॅमेरा एक करपाक जे फिटींग करपाचें काम पंचायत म्युनिसिपालिटी खूब मोठ्या प्रमाणांत करपाक जाय. आनी कॅमेरा बसयले म्हणून जायना, ताजें एक्शन जावपाक जाय. एक्शन हार्श एक्शन अशीच जावपाक जाय, अशी एक्शन जावपाक जाय. आय एप्रिशिएट. तिणें म्हाका सांगूंक ना म्हजी भावजय ती, पूण तिणें म्हाका सांगूंक ना भाऊ पण अशेंच करता अशें म्हणून. काम केलें वचून मागीर सांग म्हाका की अशें केलां अशें म्हणून. आनी हांव सांगता तेन्नाच्यान आमचें गार्बेज गांवांत उडोवपाचें कमी जाल्लें आसा. ते नॉर्मला फाटल्यान कोण गार्बेज एक कॅमेरा बसोवन घेयात म्युनिसिपालिटींतल्यान आनी मॉनिटर करात न्ही तो. आनी न्हय फक्त तुमच्याच हातूंत, बऱ्याच ठिकाणी आमचें करूंकच जाय. नाल्यार इतलें सुंदर गोंय आनी ह्या सुंदर गोंयांत गार्बेज हरच्यान तेरच्यान दिसता. आय टेल यू म्हजे भुरगेपणांतल्यान म्हाका आईन ट्रेनिंग दिल्ली, हाती झाडू दिल्लो. आनी त्यामुळे म्हाका खंयी जर चिकोल आसलो जाय, कचरो आसलो जाय, आय हेट इट लायक एनीथींग. कळ्ळें ना. आनी त्यामुळे तुमी गार्बेज संबंदीत हें करात. आय विल विजीट युअर एरिया बाय 26. ताजी पयलीं मदीं असेंब्ली आसतना एक दीस शेनवारा किंवा शुक्रारा सांजचें आमचें वचपाक जाता, पळोवपाक जाता आनी आय विल इनिशिएट द वर्क. तर तुम्ही येता आसतना एकूच लास्ट म्हजो रिक्वेस्ट की जी काफमार एजन्सी आसा ज्याने ह्या मोयमाळ्या काम केल्लें आसा ऑन CSR बेसीस, लोकांनी थंय बोवाळ केलो की 8 कोटी मोडून गार्डन बिल्डन केल्या, तांणी CSR अंडर केल्लें आनी बरें केलां आनी मेंटेनूय तेच करता. सो तांकांय त्या एजन्सीक बरें काम करता म्हणून तांकांय हातूंत एंगेज करची अशी म्हजी तुमकां एक रिक्वेस्ट, कित्याक ते बरें सुंदर काम करतात ते. करूया, करपा जातलें, नो इश्यू. माननीय सदस्य वीरेश बोरकार, स्पीकर सर. वेंजी वेगस, संकल्प बामणकार, स्पीकर सर. माननीय LOP, तू उलय. स्पीकर सर, आयज म्हजे कलीग वास्कोचे आमदार जेणे हो प्रश्न मांडलेलो आसा हांगा आनी तोच हांव नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतना म्हाका कनेक्ट जाता. कित्याक आमचे आमदाराक खबर आसतलें आमचे मांगूर हिल आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सर सुभाष शिरोडकर जेंच्यांनी स्वता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलेले आनी तेंच्यांनी पळयलेलें आसा. आनी जे मांगरांचे जे सिरवेज आसूं हे बाकीचे साठलेले उदक जे तळ्यान थंयसर आसता थंयसून ते आमचे एरिबियन सी जे फिशरमॅन आसा पळय थंय पर्यंत ते येवन सांठोवन उरता आनी तेजो खुबसो वास थंय येता. सरांनी केले बट हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा जो आमी हो इशू फॉलोअप करतालो तो क्रिकाचो इशू तो क्लीन करपाक लागून आयजूच कालूच आमी पळयता सर तुमी टेंडर तो आउट केल्लो आसा आनी तो टेंडर आउट जाल्लो आसा. सो ते काम जाले उपरांत म्हाका दिसता आमचे वास्कोची कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच मुरगांवचे हांकां दोगांयकूय फायदो जातलो आनी जो इतल्या वर्साचो 25-30 वर्साचो जो इशू पेंडींग आसा तो क्लियर जातलो. सर तुमकां हांव ह्या हावजा भितर धन्यवाद म्हणटा की हो जेन्युइन इशू आसलेलो आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंची जे थंयचे होडयो आसा जे ते डिंगी यूज करतात ते थंयसर पार्किंग करपाक लागून तांकां एडवांटेज जातलो. तेज्या लागून हावजाचे तर्फे हे टेंडर जाल्लोच आसा. कामूय बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावन हे कंप्लीट जातले. हांव मागता हेजो बेनिफीट दोनी आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच मुर्मुगांवूय हेचे जातले. तेज्या लागून हांव तुमचे धन्यवाद करता सर. मातशें ह्या विशया संबंदी सगळ्यांक सारकी म्हायती मेळची म्हणून मार्मुगा क्रीक बाब संकल्प बामणकार म्हाका 2-3 दाखोवन गेलो. 2 विजीट केली आनी मागीर तिसरे म्हजेर अधिकारी गेले. आमी पळयल्यान ताजो एस्टिमेट करून घेतलो. एस्टिमेट लिटलो कॉस्टली म्हणजे चड खर्च थोडोसो दिसता पूण तुज्या व्हडीकारां पेक्षा म्हाका थंय बेजिकली आवडना कितें जर जायत जाल्यार थंय त्या क्रिकां भितर उदक उरिल्लें पळय न्ही ताका घाण मारताली म्हणजे अक्षरशः किडे पडपाचे अशी सिच्युएशन उदकाचें आशिल्लें. आनी म्हणून तें करपा संबंदी आमचे 1-2 कोटी 3 कोटी मायज गेल्या पळय हांवें थारायलें की ना वी हॅव टू टेक अप दीस वर्क अशें. आतां नक्की मागीर तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. होडीकार जो आसा पळय न्ही नाजाल्यार ते तांगेली होडी जी आसा पळय न्ही ती सगळी अशी त्या वटच्यान
हांगा हाडून तुगेले बाणावले सायडीन खंय तरी पार्क करताले पूण तांकां ते रिलीफ मेळटलें एक जालें पूण ते तुजें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही सादारणशें 1 किलोमिटर हातूंत भितर ते सांचून उरतालें आनी ताचो वास असो आशिल्लो की सादारणशें 100 मिटराचेर 200 मिटरांनी उबें रावपाक जायनाशिल्लें आनी म्हणून हांवें थारायलें की येस आय शूड टेक अप दीस इश्यू बिकॉज इज अ व्हेरी जेन्युइन कॉज ओके थँक्यू प्रश्न क्रमांक 2 Because I mal my button. Moge to button matas to oir uta tu that soy na. Na ma direct dina to. If direct I mal mutri mache soy speaker sir. Because just very specific from the answer I was just reading, and the department has spent 1 crore 73 lakhs on 38 desilting works. 22 works are below 5 lakhs. In Vasco constituency for 3 years. This is what your answer says. Because also minister is admitting that GSL, जे बाब दाजी साडकरान सांगितले ते भाशी, it is in a unhygienic and degraded state. Your reply also states that. You've made an estimate of 1 crore 7 lakhs for it, is what the reply also says in the annexure. But just something that caught my eyes is, because just a question to you. एक नल्ला from Kapreshwar temple to Tilak Maidan, at serial number 3. It is shown that the work was completed in 23-24. Again, it was taken up at serial number 25 for the year 24-25. It's because of the fire station to GSL Nalla in ward number 25 appears to be at serial number 10 in 23-24 and is again taken up at serial number 27 in 24-25. Om Divine to Pita Araujo, this Nalla appears to be taken in 23 at serial number 13 and again at serial number 28 and 24-25. So, are these Nallas choking every year, or whether there is any mechanism to check that quality work is being done? Because it is happening in many constituencies, there is a need, no doubt. And but is there any mechanism, Speaker sir, the Honourable Minister should explain to us, because this work seems to be ek part desilting is the silt that it is required gathers every year, it has to be done. So प्रश्न किती तुमचो माननीय आरोपी प्रश्न किती whether if this is the process, whether in the Vasco constituency, whether this type of null has been आता बाब दाजी म्हणटा की flooding जायना म्हणून. I congratulate. I'm not sure whether Vasco flooding जायना म्हणून. But where several places there is flooding. But now with this specific, annually this type of thing needs to be done. It's done in many constituencies. So, ejerek, anik ye je GSL sluice gate, will it happen before the monsoons that you will get that 1 crore 7 lakhs tendered and this work done? महाशय 2022 हे डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आली म्हजे कडेन आनी एक वर्स भितर लक्षांत अशें आयलें की फ्रिक्वेंटली परत परत आमचे डिसिल्टींग वगैरे विशय जाताले हांवें रिस्ट्रिक्शन घातलें की ज्या जाग्यार डिसिल्टींग जालां थंय खरीच गरज आसल्यार परत करपाचें सगळीच कडेन लागता अशें ना काही ठिकाणी वन्स इट इज डन फॉर एवर आनी त्या अनुसार ताजें रिस्ट्रिक्शन दवरलें आसा आय रिव्यू इट समटायम्स की बाबा हे जे डिसिल्टिंगाचें काम आसा तें पोरू केल्लें अंदू कित्याक लागून लागता आनी काही ठिकाणी लागता कित्याक लागून सिल्ट जो आसता पळय न्ही with the flow of water, silts gets deposited with the peculiar nature of a geographical nature of that land. For example, हांव वता तो सदींच पळयता ते म्हटल्यार बोरये साकवाचेर म्हणटा थंय हांवें पोरूं फ्लडींग जाता अशें म्हणून सगळें काडून घेतलें आनी आतां पळयत जर जाय जाल्यार निमाणच्या पावसांत म्हणजे सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबरा पळयलें जर जाय जाल्यार परत थंय हें जाल्लें आसा डंप जाल्लो आसा तयार पूण आतां तो म्हाका परत करून घेवचो पडटलो म्हणजे पोरू केला आनी अंदू परत कसो कितें पण पयलें जर जाय जाल्यार थंय नेचर ऑफ दॅट हें आसा पळय न्ही जॉग्राफिकल नेचर ऑफ द लँड ती कर्व आसा वगैरे वगैरे आनी म्हणून काही ठिकाणी अशें करचें पडटा आनी हें जें काम बाब दाजी सारकार सांगलां पळय न्ही आनी दुसरो म्हजो एक स्वभाव आसा हांव खंयचेंय काम ऑफकोर्स 5 लाखाच्या कामाचेर परत वचना पूण द वर्क मोर दॅन 1 crore आय समटायम्स एंड मेनी टायम्स आय विजीट तें काम सारकें चलता की ना तें काम सारकें जालां की ना क्वॉलिटी आजी मेंटेन केली हें पळोवपा संबंदी आनी त्या अनुसार हें काम जें आसा पळय न्ही आमी तें मॉन्सून पयलीं करतले आनीक नक्कीच वास्को तशें पयस न्ही आय विल विजीट इट एटलीस्ट वन्स ऑर ट्वायस प्रश्न क्रमांक 2 माननीय सदस्य कार्लोस 2A
माननीय मंत्री. सुभाष. Joint Speaker sir question. Speaker's answer is as per the copy provided on the desktop computer. Honorable Speaker, I compliment Honorable Minister Subhash Shirodkar for being proactive in WRD Ministry and attending to issues promptly and urgently when issues are brought to his notice. In this regard, the questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents, and mining waste. Key hotspots include Sal River turning black from pollution. Bisholi and Shapora face high fecal chloroform levels, rendering them unsafe for human consumption. In 2021, central government listed 11 rivers in the list of 323 polluted rivers across the country. In 2020 July, Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar has stated in writing in reply to this assembly that 75 water bodies in Goa polluted with sewage, most having E. coli, which is deadly. Of the highest number of polluted lakes, 29 are lying in Salsette, 16 in Bisholi. The tank at Ajoba Keiri, Satari is polluted, and Sri Taleshwar Lake at Bisholi is polluted with sewage, whilst in my constituency, the tank at Satpurish Temple at Bastora is also polluted water body. The statement made by Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar in Assembly session of July 2020 that 75% of water bodies are polluted with sewage and that works are on to rejuvenate water bodies across Goa, which include lakes, wells, springs and ponds. It is reflected even in today's reply that this pollution continues. My question is, what steps the government has undertaken to attempt to rejuvenate these identified polluted water bodies? So, Mashay, at the very outset, I would thank you a lot for raising this question along with your colleagues, because this sensitized me in a very big way. काल सांजचो जेन्ना हांव एक क्वेश्चन्स घेवन बसलो आनी जेन्ना हांवें रिपोर्ट पळयलो, pollution report of all the rivers, I was a little shocked. आणि त्यामुळे एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतलें हांवें, आनी तें म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही, त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही तें सब डिविजन करतले, जेणे करून क्वॉलिटी ऑफ वॉटर. हांव उदक म्हणटा आसतना परत एकदां रिपीट करता हांव की एक लक्षात घेयात, न्हंयचें उदक आमच्या गोंयच्या आनी व्हाळांतलें उदक आमच्या गोंयच्या इम्प्युअर जावचें कित्याक लागून. ज्या गोंयांत 120 इंच 130 इंच पावस पडटा आनी पवित्र अशें उदक आमकां मेळटा, तें उदक अपवित्र जावचेंच कित्याक. आनी हें जावपाचें काम जें आसा पळय न्ही तें मुखाल्ले 4 म्हयन्याक जाता. डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील मुखाल्ले 4 म्हयन्याक. कित्याक आमची सगळीं सिवेज वॉटर जें आसा पळय न्ही घरांतलें वगैरे वगैरे हें सगळें उदक व्हाळांत सोडपाचें पवित्र काम आमी करतात. आनी त्यामुळे म्हजें अपील आसा सगळ्यांक की प्रत्येकान आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी संबंदी जर थोडेशें प्रिकॉशन घेतलें जर जायत, ज्या जाग्यार हॅबिटेशन आसा तें उदक व्हाळांत येवचें न्ही म्हणून, कारण व्हाळांतलें उदकच म्हणजे न्हंयचें उदक, भायलें उदक न्ही. आनी त्यामुळे हें आमी प्रिकॉशन घेवचें पडटलें. आनी म्हणून आमी काल डिसिजन घेतलां की एवरी डिविजन वील हॅव अ सब डिविजन which will exclusively look after the quality of water in nalas as well as in river. कारण व्हाळांतलें उदक जें येता पळय न्ही तें आमी बंद केलें जर जायत जाल्यार न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही हें बरेंच प्युअर जावपाक शकतलें. आय वूड नॉट से दिस इज गोइंग टू बी 100%, पूण इवन 50%, 60%, 70% आमी अचीव केलें जर जायत, आय टेल यू वी वूड बी, आय वूड से वर्दी ऑफ लिव्हिंग इन गोवा. निसर्गान इतलें बरें आनी सुंदर दिल्लें आसा आमकां, पूण तेजी आमी काळजी घेनात. आनी काळजी कितें 2-4 म्हयने आसते, कारण जुनात जो पावस सुरू जाता ते तुमच्या आमी सगळी आमी तयार केली सगळी घाण जी आपण ती लोटून घेवन वता दर्यांत. पूण नंतरचे 5-6 म्हयने जे आसा पळय न्ही, म्हणजे स्टार्ट समवेर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर, डिसेंबर, हांव अजुनूय एक हें करून पळयता जें महाराष्ट्रान हांवें पळयल्लें. आनी तें कितें जर जायत, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक जितलें आमी उदक दितात, सपोज आमी अशें धरयात की 5 क्युमेक किंवा 10 क्युमेक 20 क्युमेक उदक दिलें, तातूंतले कितलें परत ट्रीट करतात ते, म्हणजे सिवरेज डिपार्टमेंट आयलें आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आयलें. आनी जें उदक ट्रीट करना ताजेर मागीर WRD डिपार्टमेंट लेवी बसयता, विच इज टू बी पेड बाय WRD आयदर DWD डिपार्टमेंट और सिवरेज डिपार्टमेंट, कित्याक तुमी तें ट्रीट करूं ना अशें म्हणून. आनी जस्ट एक्झामिन आय वील डिस्कस विथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो
ह्या बॉल्सांतल्यान काडून त्या बॉल्सांत घालपाक जावन न्ही, पूण एक सेन्सिटायज जावपाक जाय की आमी उदक जें दिलें पळय न्ही तें उदकाचें बाबा कितलें प्युरिफाय करून भायर सोडलें मागीर, कळचें ना, हें आमी करपाक पळोवचें पडटलें. आतां तुमचो हो प्रस्न जो आसा पळय न्ही, की हांवें इंस्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टींग अ रिवर, त्या नालाचें उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या WR डिपार्टमेंटान, दॅट फॉर नॉर्थ एंड साउथ वी आर गोइंग टू हॅव सेपरेट 2 लॅब्स, one for north and one for south, and their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. हे पद्धतीने काम करपाक केल्लें आसा. Honorable Speaker, that is a very welcome move and I thank you for having thought about it. And I know that the moment issues are raised, that's why I said you take it up seriously, it's not just superficial. In fact, There's also one in fact, suggestion. Dr. एक minute. In fact, I would like to take it as a movement at my own personal level. हांवें जशें 55 वर्सां शिक्षणाक काम केलें, where I never expected any support from anybody, on my own. आनी त्या मुळे प्राउडली खंयी गेलो तर त्या गोंयच्या भागांत हांव सांगूंक शकता की 3000 इंजिनियर्स माय स्मॉल कॉम्प्लेक्स हॅज गिवन टू द स्टेट एंड टू द कंट्री. आज 800 डॉक्टर्स इन होमिओपॅथी आनी तुगेले 1200 डॉक्टर्स इन आयुर्वेदा आमच्या गांवांतल्यान गेल्ले आसात. ते खंयचे आसूं मागीर. This pride I always take myself. Also my other colleagues. तशेंच this issue of a polluted water, I intend to take it. I was just thinking last night की yes, हो विषय जो आहा तो घेवपाक जाय, irrespective of whether I am there in politics or not in politics, but we have to take it up. There is one suggestion before I take the next question. There is one boy from Goa who has studied, if I'm not mistaken, in Sweden. He's from South Goa by the name of Clinton Vaz. And you know, in Sweden, Norway, they have these water bodies where you can actually drink water. It is so safe. And he has studied especially environmental and especially in water and cleaning this thing. I can just suggest if you can consider getting him on board to help the government. I'm sure he will help you free of cost. I don't think he may charge. I know him, his family, I know him from small. I have not met him now, but I know Digambar Kamath also knows him. You can just take him. Asa? Okay, apparently he's working with the MAPSA Council. So just, you can get him. Clinton was, I'm telling you, from Margaon, now they're staying in Bangalore. You can call him in the evening today itself. I'll do that. पूण एक सांगता हांव, त्या भुरग्यान कितें रिसर्च केल्ले आसा, ताका जर कितें अनुभव आसा ताजो वापर करून घेवयाच. पूण अबाउट अ इयर बॅक DRDOच्यान एक मशीन्स घेवन आयिल्ले फ्रॉम DRDO. आनी तांणी आमचे नेवगीनगराक जे लेक आसा पळय न्ही, त्या लेकाक ते बसयल्ले आनी तें उदक सारकें प्युअर करून दिताले. हांव जेन्ना पळोवपाक गेलो तेन्ना नेवगी नगरांतले तळी आसा पळय न्ही, तातूंतले उदकाचो ग्लास म्हाका भरून दिलो ताणें पिवपाक. आय ड्रँक इट आनी आय टेल यू आय नेवर फेल्ट एनीथिंग. इतलें सुंदर उदक तें हांवें केल्लें. Ponjecha, Yoginagar. Now, in Annexure A, in PDF, pages 12, 13, 14, Vaspanaka, I'll read it for you. Parameters of water samples from Mapsa River, because this connects with me for my constituency, have been shown and 5 stations identified for collection of water samples. One is Tariwada and Ikoshi, one is Kalvim Bridge, one is Aldona Bridge, Ganpati Visarjan Point at Kitla, and Moira near Menezes Lawn. All these cases, the parameters of are shown very high of conductivity, chlorides, ammonia, chloroform, fecal chloroform, and E. coli. This Tar river is highly polluted. And I'll tell you, Honorable Speaker, what really happens. Mapsache sogle waste ahate. Then nallan yeta anything no yeta. And I can see it when you go to the market, it is stinking. You can see this, and I don't know why. 2021, I saw that deputy collector who was there. He had called for a meeting of the municipality, WRD, health, and pollution control board. And he had given directions. But I believe one thing, I'm sorry for saying it because I have a little old style. Spare the rod and spoil the child. This is what we have a philosophy. I believe unless you take strict action. Now I know it's not necessarily with WRD you can do it, but WRD is finally going to bear the brunt of polluted water entering into your river. But I think Honorable Chief Minister can also look into it because it is health and it is also municipal administration. All this will be a mix, so I think CM will have to take a call on this. If we can impose something very strict, where these people, whether it's a shop, whether it's meat, whether it's chicken, anything, who are causing this kind of pollution into the Nala, you suspend them immediately.
You can give them a warning, because that's the source from which they are causing this pollution. It comes downstream. And there are toilets where they have got all these directly flushing into these nallas, and things are coming down. There is even what you call that Sulabh Sauchalya. That is just flowing down there into that nalla and coming down. It's at the market, at the heart of the market of Mapsa. So my request is that if stringent action, I want stringent action. I just don't want resolutions and some meetings, but unless there is stringent action, even if necessary by amendment in the law, that these people will be suspended, give them a notice, allow them to correct, and if not, you can terminate them or close them or shut them down, whatever it is. This is one thing which I think for entire Goa we will be able to salvage the situation. At least, I'm not saying everything will be all right, but at least something to that extent. सदमाशय हाका एक सजेशन म्हणजे रिक्वेस्ट बाब जोशुआ म्हापसा तुमी आनी ता रिवर आमच्या रोहन फोटे बाबाक लागता न्ही बाब रोहन तिगांची मिटींग आमी दर म्हयन्याक घेवया सपोज इफ यू फिक्स इट ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ केदाराक लागता इफ यू फिक्स इट ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ आय टेल यू आय विल कीप ऑल द वर्क्स असाइड आय विल कम देर तुवें तें डिसिल्टिंग स्टार्ट केलां थिंगा वी कॅन ऑल कम बिकॉज ऑल आर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर अफेक्टेड Tar Bridge, Mapsa River. I tell you, it is going to be a beautiful walkway. Why? That area is going to be a beautiful walkway for Mapsa people. But I'm wanting something on strict action. This is what I'm requesting. Action घेऊया Why? पण हांव कितें म्हणटा की तुमी जर म्हयन्याचो लास्ट डे Why? थारायलो जर जायत आय एम रेडी टू कम एंड अटेंड दॅट मिटींग Yes. कळ्ळें की ना पण तुमी आसपाक जाय नाल्यार हांव एकटो हांव आयलो येता नाचलो हांव तुका डेट बाब फिक्स जोशुआ करता. सुद्दां In consultation with all of them, we'll fix the date and we'll come. I will not ask a third question because Speaker sir, माचे joint माचे anchor त्याच्याला joint I will not ask a third question because that's related to Madhe because we are taking that Madhe separately. So I will not ask a third question. Speaker sir, river सालाचेर हांव specific discuss करपा आनी मुगे supplementary मांडटलो. River Sal is one of the most polluted rivers in India as well as in Goa. Speaker sir, हेजेर आमी भरपूर चर्चा केल्या 4 वर्सां हांव आमदार म्हणून हिंगा आहा आनी आमकां जे आन्सरां एनेक्सा ए पेज 8 साल रिवरा जे दाखयता डिटेल्स दाखयता तितून तुमी चोयलें जाल्यार कन्सिक्युटिवली फ्रॉम 22, 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट्स जे दाखय E. coli is present in a very high level. मागीर तुगेलें मेन म्हणटा तें फिकल कॉलिफॉर्म आनी टोटल कॉलिफॉर्म हेजे मिनिमम रिक्वायरमेंट आसपा जाय लेस देन 500 MPN पूण हिंगा आहा 11,000 लेस देन 500 आसपा जाय आमकां हिंग दाखयता 11,000 रिपोर्ट एंड दिस इज कंटिन्यूज 22 रिपोर्ट 23, 24 आनी 25 रिपोर्ट ही चर्चा भरपूर केल्ली आहा सगळ्यांक खबर आहा रिवर साला जे सिवेज येता एक पयलीं सद्या सिवेज येता फ्रॉम द STP प्लांट वीच इज एट सिरवडे दॅट इज द मेन थिंग सेकंड थिंग इज वेरियोज नल्लाज आहे जे येताय दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले 8 जागे WRDन फायंड आउट केल्ले आहे आणि तुमकां दिलो आहे आम्ही एक प्रपोजल मांडलेलो थ्रू द ऑनरेबल WRD मिनिस्टर विच ही हॅड ओनली पास्ड अँड अप्रूव्ड जिओ बॅग टेक्नॉलॉजी फॉर टेम्पररी प्लग इन ऑफ दीज नल्लाज ते सक्सेसफुली मिनिस्टरान चोयले आनी बरें म्हणून सांगलेलें पूण तेन्ना आमकां 23 सांगलेलें की ती नॉर्दर्न ट्रंक लायन म्हणटाय तें परमनंट सोल्युशन आनी इट वील कम तें आजून परमनंट सोल्युशन तार्यार पडना अशें दिसता आजून सगळे नलांतले सिवेज जी आहा ती रिवर साला येता माय स्पेसिफीक सप्लिमेंटरी नाव प्लीज टेल अस वन यू रिक्वायर टेम्पररी प्लग इन टू ऑल दीस सिवेज पॉयंट्स वीच आर कमिंग एंड वन इज परमनंट प्लग इन permanent plug-in is to make sure that sogle nallas tugele sewage line hi hoitay which is not happening for the last 3 years ha follow up करता गडे so तू आता कित करतो आम टेम्पररी पयशे घालपाकू जाय परमनंट जाच पुसान so टेम्पररी प्लग इन करपाक कित मोती हा तुगेले ह्या वर्साके सगळे नलांत उदक थिंगा प्लग जावपा जाय आनी न्हंयत सगळे सिवेजा उदक येवपा बंद जावपा जाय मागीर कित जात ते मुखार मागीर चोवपा जाय सो ह्या टेम्पररी प्लग इन करपाक तुगे कितें हा प्लॅन फॉर दीस फायनान्शियल इयर सिंपल वेरी सिंपल सो मातशें हांव शेनवारा सांजचें येता 3 वरांचेर आय विल कम देर along with my officers. I will also call the people from sewerage department or corporation and let us see in what best way we can tackle that issue there and there itself. Of course, बाबा आमचो विजय सरदेसाय आसा
ताकाय ती एरिया लागता आनी आमचे बाब दिवाबाब 3 जाणां लागता ही. ना ती 7 MLAs I know. नुवे आमदार फातोर्डा I know, आमदार down the मडगांव line- आमदार down the हांव line there are so माणाले many. नावेली वेल्ली आणि केपें रिव्हर्साल 7 जाणां लागता आमी- ऑलमोस्ट सालसेती ती आमी पयलीं फिश मार्केट आसा पयलीं थंयच्यान पयलीं स्टार्ट करया खंयची खंयची नाल्लां येवन हें जाता म्हणटा तें. ऑनरेबल Down the line we'll come to that. मिनिस्टर मिटींग घेन फायद ना हो टॉपिक हो बरो पोन्न टॉपिक तुजी मोती कितें पूण आसपा जाय न्हू प्लग इन कितकोन करूं जाय I'm not coming. नोविदाद आनी Listen, काय नाही listen, तूं Listen, I'm not coming for meeting. I am coming to visit the spots where some measures are to be taken immediately. No, you had visited in 23 where we had put the geo. You had visited. Whole nallas are coming. Parat visit kon kit kortolo. You have visited and it is there from when? Plus to get department and see to keskon department and tung dilo. Department has given you your department WRD gele. Listen They have now, identified listen and now, given the wherever- report. See, we attempted one small model project. So at fish market, there the pollution parameter happening, they came down so low ni, खूप बरें दिसलें. ना फिश मार्केटात तुवें केलें तें ऑक्सिडायजेशन करपाक दॅट इज सेपरेट टॉपिक हांव म्हणटा सिवरेज येता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तेंकोन एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक सो हे थिंग इन्स्पेक्ट कोण कित करता तूं मुखार थिंग साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तूं हाडलो सगळे येयले आमी आनी तूं चोयलो थिंग नाल्ला येता तो थिंग मागीर कित करता तूं तो आतां सांगत मरे तुका नाल्ला येता म्हणून हेजेर बरयलो सगळें कित करपा जाय तें तूं आतां फ्लोर ऑफ द हावसा सांग हांवें तुका ऑप्शन दिल्लें तुवें एक्नॉलेज केल्लें ऑप्शन जिओ बॅग्साचें पूण तुवें तें गेल ना म्हणटी तूं आनी कितें करपाचें तुजी मती आसपा जालो न्हू प्लग करपाक तुवें कित्याक केलें ना See, sedimentation जे आमी केलां पळय न्ही फिश मार्केटा कडेन, we found it more effective. तूं प्लग इन करपा उलय ना चोय तूं परत डायवर्ट करता आय एम टॉकिंग अबाउट प्लगिंग इन द सिवेज तुवें तें केलें तें सेडिमेशन इज अ डिफरंट थिंग अरे बाबा, कितकोन नाल्ला एक- येता तो कितकोन ब्लॉक एक करतलो ऑप्शन घेयात, plugging the sewage coming to the nala. कोणी करपाक जाय तें? चोय दोन नुस्तें सांगलें तुका एक तुगे एसटीपी हा Listen. ती सोडटा नाल्लान आनी You answer me now. आम आन्सरिंग Sewage coming to the nala. 500 मिटरां वयल्यान आनी 1000 मिटरां वयल्यान. It's not my job. It's a job of municipality. It's a job of there is panchayat. I'm not sewage connecting you to department. that job. But I'm connecting you how you stop that sewerage to enter your river. That is your job. no, my To my plug in problem is see, your listen, job. my You plug problem in is there. my problem is Either you put up a STP plant I or got you it. put geobags or you put something else. What do you know? job म्हणटा बरें आहा. My problem is sewage should not come in the nalas first. No, that is These are PWD's nalas are problem. taken That is care of. PWD's Your problem. river will Which remain also you clean. know. That is the reason I'm saying temporary plug-in करपा तू कित करपा सोदीत आतां? What is there in your mind? Because this I have been discussing with you. मुगे term आत काबार जाता and fresh term येतलो. आमचे शेतले. Oh, आतां तुवें कित करूं जाय न्हू? तुम्ही हे साडी येवन कितें करतले? आमी शेतले म्हणजे सरकार आमगे आसतना तेका म्हणटा हांव. But I need some assurance. There is no answer from you. We need some assurance how you are going to plug हे in. साडी येतले मुख्यमंत्री तोच आसतलो लक्षात तू घे. तू म्हाका एक एश्योरन्स दिता तुका जरी तरी कांय मोती येना जाल्यार तो तूं जिओ बॅग्स घालतलो यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट करूया रे तुझ्या तो जीव बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता कितें जाता तें पळोवया. स्पीकर सर मिनिस्टरान ज्या तरेन रिप्लाय दिल्ले आसा तितून जे सगळे एनेक्शन आमी पळोवंक गेले ना एक दोन खूब कन्सर्निंग जो इश्यू आसा जो इकोलायन मेळिल्लो आसा जावं पोल्युशन जे वाडलेलें आसा रिवर्सान आमी स्पीकर सर पयलू जेन्ना पळयता वॉटर टेस्टिंग अक्रॉस ऑल मेजर रिवर्स इन गोवा हेज कन्सिस्टन्सली डेंजरस बॅक्टेरियाज फावंड जाल्ले आसा कंटेमिनेशन जाल्लें आसा आनी स्पीकर सर हे कंटेमिनेशन जावन बसून आमी जेन्ना एनेक्शल चॅक केले खंयच्याच एनेक्शलान जावं ती म्युनिसिपल आतां मिनिस्टरान सांगलें की तेजे कोण एक टॅपिंग करतलो पंचायत लोकल विलेज पंचायत जी आसा ती एक तर आसतली ना म्युनिसिपालिटी आसतली हेंच्यांनी टॅपिंग करपाची खूब गरज आसा कित्याक ते एवरी टायमार आमी पळयता की 2022 ते 2025 पर्यंत हें चालूच आसा तांकां रिपोर्ट येता रिपोर्ट नेगेटीव येता पूण हे रिपोर्ट नेगेटीव येवन पासून हेजेर एक्शन प्लॅन हो आजून पर्यंत सरकाराचो जाल्लो ना आनी हे पळोवन आमी फुडें फुडें वचत आसा सो स्पीकर सर म्हाजो एक सारको सिंपलसो क्वेश्चन आसा एनेक्शल ए shows that E. coli आसा म्हणून फॉर डिफरंट सॅम्पल्स तुम्ही काढले डिफरंट स्टेशन्साचे सॅम्पल तुम्ही काडलेले आसा रिवर्स 2022 ते 25 हांव म्हाका मिनिस्टराक इतलें विचारपाचें आसा तुम्ही अजून पर्यंत खंयचे तरी विलेज पंचायतीक
फायन केल्ली आसा जावं तेंचेर नोटिसान हाडलेले आसा खंयच्या तरी मुन्सिपाल्टीक तुमी नोटिसान हाडलेले आसा की अशें डेंजरस मीन्स आयज इतली घातक जाल्ले आसा आनी कोण सोडटा कितें सोडटा तेंचेर एक्शन प्लॅन हो डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. सो म्हाका मुखेलमंत्र्याक सॉरी मिनिस्टराक सिंपल विचारपाचें आसा की हेंचेर एक्शन तुमी कितें तरी घेतल्या काय ना. महाशय त्या खातीर सांगला सुरवातीकच की प्रत्येक डिव्हिजनात हांव सब डिव्हिजन एअर आयडेंटिफाय करता एअर मार्क करता की तांणी त्या नालाज आसा ते नालाज आनी दॅट पोर्शन ऑफ रिवर दे शूड लूक आफ्टर and immediately moment they test the water quality immediately they will issue the notice No, either to the panchayat listen either to the panchayat or to the municipality. ना हे आतां मिनिस्टरान सांगला पळय हे आतांचें सांगला आतां फुडें कितें करतलो आतां गेले ते 3 वर्सां 22 ते 25 पर्यंत तुमच्याच रिप्लायान येयल्ले आसा 22 ते 25 पर्यंत वॉटर कंटॅमिनेटेड आसा म्हणून एवरी सॅम्पलान तुमकां गावला. म्हाजो सिंपल प्रश्न तुमचे कडेन कितें आसा की तुमी हे केल्लें काय ना इतलेंच तुमी म्युन्सिपाल्टी जावं जो पंचायत आसा रिलेटेड ज्या हितूनच्यान जे सिवरेज वयता जावं आनी खंयच्यान कितें वयता हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट सो थ्रू द WRD डिपार्टमेंट तुमी एक्शन प्लॅन कितें केल्लो इतले म्हाजो सिंपल प्रश्न तोच आसा. केल्लो काय ना? मध्ये सांगता हांव लक्षांत घे नालाचें उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करूं नाशिल्ली. एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसात हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टां त्या प्रमाणे इन सगळी न्हंयच्यार 4-4, 5-5 पॉयंट्स हे केल्ले आसात आनी त्या पॉयंट्सानुसार ते जे इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आशिल्लें एक तरी तूं वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक म्हणत किंवा एखादी पंचायतीक दिल्लें आसा. आतां कितले कडेन दिल्लो म्हणटा तें म्हजे आतां रायट नाव आय डोंट हॅव इन्फॉर्मेशन पूण ही सिस्टम परत सारकी वेल इस्टाब्लीश करपाक लागून हांवें आतां सांगलां तें प्रत्येक मेजर नाला जे आसा पळय त्या नालाचे सुद्दां हांव टेस्ट पॉयंट घालता प्रत्येक नालाचेर आनी ताजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही दर म्हयन्याक रिव्यू करतले आनी कन्सर्न पंचायत वील बी इन्फॉर्म अबाउट की तुमच्या गांवांतल्यान वचपाचे 4 नाला तुमच्या गांवांतले वता ते 5 नाला एट पॉयंट 1 उदकाचें लेवल अमकें आसा किंवा तुगेले पॅरामिटर अमकें आसात पॉयंट 2, पॉयंट 3, पॉयंट 4, पॉयंट 5 हो रिपोर्ट मुखाल्ले 1 म्हयन्यांतल्यान येवपाक लागतलो. आय एम गोइंग टू डू दीस. WRD एक्टान तुमकां प्रोविजन दिल्लें आसा WRD की तुमी एक्शन घेवपाक शकता म्युन्सिपाल्टी आसूं जावं पंचायत आसूं तेंचेर तुमी पेनलायज करपाक शकता तेंचेर लिगल एक्शन घेवपाक शकता तुमी FIR बसून घालपाक शकता हे तुमकां रायट दिल्लो आसा. स्पीकर सर हो रायट समज क्लेम करत नाल्यार हे आमचे रिवर्स जे आसा ते पोल्यूट जातल्यो लेक जे आसा ते पोल्यूट जातलेच कित्याक सरकाराचो डिपार्टमेंटाची जबाबदारी जाता स्पीकर सर की हे आमचे पोल्युशन फ्री दवरपाचें. पण आतां मिनिस्टरान तशें सांगलें की हे फुडें आमी करतले आतां कितले करतले ते मिनिस्टराचेर आसा. आनी ओवरऑल हांव परत एकदां सांगता की आमच्या बांबोळे बसून हांवें एक कंप्लेन घातली हांवें स्वता घातली कंप्लेन ग्रावंड वॉटर काडटाले आनी ते भायर मारताले अजून पर्यंत ते एक्शन घेवंक ना. कित्याक सांगता स्पीकर सर कित्याक डिपार्टमेंट लिनियंट रावता सुशेगाद रावता स्लो रावता डिपार्टमेंटान तेचेर FIR करपाक जाय कित्याक आमी जेन्ना जेन्युअन विथ द एविडन्स दिलें हांव सायटीर गेलो की उदक सक्शन करून भायर मारताले जेन्ना हांव सायटीर गेलो हांवें पळयलें पर्सनली प्लस हांवें पर्सनल कंप्लेन घातली खरें म्हणजे डिपार्टमेंटान FIR लॉन्च करपाक जाय डिपार्टमेंटान कांयच करूं ना. सो हेका लागून हांव परत एकदां सांगता की मिनिस्टरान थोरायेन हेचेर जाचणी करपाक जाय. एक आतलो मिनिस्टर आपूण जावन खुबसो एफर्ट्स घालता पण डिपार्टमेंटाचे अधिकारी जे आसा ह्या अधिकाऱ्यांक तो हें हाडपाक जाय की बाबा तूं हें काम कर स्ट्रिक्ट जावपाक जाय स्ट्रिक्टनेस ना जाल्यार ते आपणाक जाय तशें करतले. सो हांव मागता परत एकदां तुमच्यानी एश्युरन्स दिवचें की हे स्ट्रिक्टनेस तुमी हाडचें म्हणून. माननीय सदस्य क्रूज सिल्वा. स्पीकर सर एक टेस्ट रिपोर्ट आपल्या लिक्यू आन्सर मेळ्ळा ते प्रमाणे सोगटे रिवरान म्हणलें 3.5-4 वर्सां हे टेस्ट रिपोर्ट केले ते तिराकोल चपरा साल म्हापसा बिचोली वालवंती ये रिवर सोगट्यो पोल्युटेड आहाय एज पर द रिपोर्ट. आउट ऑफ 100 लेक्सान म्हणलें 50 लेक्स पोल्युटेड आहाय. तितलो पोल्युशन कंट्रोल मेजर्स घेतला ती फकत रिवर सालांत आनी रिवर सालांत 2 पॉयंट दिला थिंगा खाऱ्याबांद आनी कावलसी हे मोस्ट पोल्युटेड म्हणून. आतां खाऱ्याबांद आमच्यान समजपा जाता थिंगा डिस्चार्ज जाता पूण कावलसी इतली कित्याक पोल्युटेड कित्याक थिंगा सगळी 5 स्टार हॉटेलांतले थिंगा डिस्चार्ज जाता काय थिंगा ट्रॉलर्स आहा थिंगा वेस्ट सगळें डिस्चार्ज जाता. कावलसी आनी दोनी खाऱ्याबांद मोस्ट पोल्युटेड म्हणून दाखयल्ली आहा. स्पीकर सर रिवर सालांत 2 प्रोजेक्ट घेतले तुवें 2021-22 13 crores म्हणल्यार 22-23-24 आनी 20 crores टेंडर जाला तितलो 5.63 म्हणले इतली कामां करून फ्रॉम 22 सावन पूण तरी आसून 25 पासून पोल्युशन थिंगाच वॅल्यूज तेच दाखयतात. स्पीकर सर आनी एक दाखोवपाक सोदता सुल्लाबाट लेक आकासाई is not polluted as per a test report but still the reply shows that it is
only lake where pollution control measures costing 52 lakhs was undertaken. Pollution nastona tinga 52 lakhs molle. Speaker sir, my supplementary is why no pollution control measures were taken on all the rivers? Because the rivers salaचे control एक घेतला तुम्ही काम केला पण दुसरे रिवर्सांचे अजून काही काम केलं ना. Whether the work is still continuing and why pollution control work in Sulabat Lake of Akasai, whose test report says that it is not polluted, we are taken up instead of taking up polluted lakes. Polluted lakes सोडून polluted ना तिथे काम केलं. सोगटे रिव्हरां तुम्ही प्रिकॉशन घेतलं नाही फक्त रिव्हर साला घेतले आणि के सो आहे तिथे किती काम केलं ना. Pollution of water in the entire state, Lakshman Gyat, is not the issue which can be tackled only by 14 engineers or another 5 engineers each division. It has to be a movement. तेन्नाच आमगेले 1000 नालाज आसात ह्या गोंयांत लक्षांत घेयात. 193 villages and 14 municipalities. We have got 1000 nalas which are feeding water to the rivers, all these 9 rivers. And त्यामुळे it has to be a movement. The elected people at the panchayat level, Jilla panchayat level, sarpanchas, and then MLAs also have to be sensitized. We have to make it a movement. Only then this will be tackled. कोणाक penalty दिवन and कोणाक fine दिवन, कोणाक भितर व्हरून, I don't think it can be achieved very immediately. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच एक जण आपापल्या गावापुरतं जर मुवमेंट केलं जर जायत, I tell you, Department of WRD with their engineers will not lag behind. फाल्यां समजा कोणाक नोटीस दिली जर जायत, जाल्यार परत येवपाक जायना मागीर की आमकां आमच्या हाका नोटीस दिल्या, पंचायतीन नोटीस दिल्या, ती मातशी फाटीं कर, तो फायन जावचें ना आनी कितें घालचें ना. We can initiate just tomorrow. फाल्यांचें आमच्यान करपाक जाता. I can put the machines, get the parameters, and wherever there is a flouting of rules and regulations, we can do that. करपाक जाय म्हणजे काय प्रॉब्लेम ना. जसं रिव्हर सालांकू केला दुसरे रिव्हरान स्पीकर सर दुसरे म्हणजे आता मंदोवी रिव्हर आणि जुवारी रिव्हर कांयच डिटेल दिना इन टेस्टिंग केला त्याची डिटेल्स कांय नाही जुवारी आणि मंदोवी जुवारी मांडोवी अपस्ट्रीम केल्ले आसा डाऊन द डिटेल लाइन कांय दिलं ना. Speaker sir, specific, if we look at the summary of whatever report card, doesn't look very good. Speaker sir, 50% of our rivers are polluted. Specifically, River Sal, J 500 is allowed, MPN per 100 ml. It is crossed 11,000. You spend 12.94 crores desilting the Nalla from district hospital to Navilim, 6.60 crores on improvement gates, aeration and other systems in the Kareband fish market. Speaker sir, itle contamination je pad jata, 50% in our rivers. As you said, I agree, this is not a short term. We have to have long-term goals. But Speaker sir, when we look at it, as of parinam शेतकाराचे जाता, as of parinam crop productionaचे जाता, rural livelihoodचे जाता, as of parinam pollution जाता. Your answer also says there are some illegal borewells operating because there is some High Court order in Chimbel and Gaulibat. So what I'm trying to say, Speaker sir, this paints a very, very worrying picture. NIO ने एक report दिल्लो, तो माई सरकारान म्हाका दिसता मुखेलमंत्री फोन मारून रद्द केलो. Pollution Control Board last demand जेन्ना आमी उलयताले, Pollution Control Board reports were there that the sea is also not safe for bathing. So it is not river, it is the entire ecosystem today. And this basically needs utmost care to be taken. If we fail today, Speaker sir, our rivers will go from 70-80% to 100%, these rivers will be polluted. And that's because sir, yes, surface water stress asa, ground water stress asa. So we need a comprehensive plan from the Water Resources Department, ensuring long-term water security. आता तुवें सांगलें तूं सोयिस्तार के बेंजीबारा थिंग वयतलो फातोर्डा वयतलो मागीर थार रिवरा वयतलो तुवें बरी रोप वे कोत म्हूण सांगलें थिंग घाणमाट जाल्यार रोप वेची आनी कोण वयतलो थिंगा चोवपा ती सो वॉक वे सो
My question is because of very specific. If more than 50% of our lakes are polluted, have you assessed or has the government assessed, it might not come under your purview, but it's a large ecosystem, whether the impact of this on pollution, on irrigation, on water, on agriculture, on the surrounding areas? Because ये उदक रिवर्स आलान म्हणजे फिकल सुरवाती पड सांगला बाब कालूस बाबान फिकल कोलिफॉर्म हे कितें गू 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 वयता गू न्हंयत गू वयता व्हेरी सिंपल आतां हे गू जेन्ना न्हंयत वयता ते नुस्त्यांतल्यान आमी खाता हे सेफ आहा काय कितें म्हणजे आतां आमी गोंयकारांनी गू खावप because this is a very, very serious thing. Has the no, I'll finish. I do understand the Has the sentiments. government studied whether fish and aquatic produce that is there or produce has any bacterial contamination? It is part. If we are looking at the long term, it looks like this is going to take years to course correct. Sadharan zoritor fish market Modgoa zoritor bab venji sangta that cannot be plugged. And it is continuously the source for years. We are looking at a larger ecosystem. But people of Goa, Nustia is very close to their heart. Aun shakahari re, aun palo hata, baji hata. Speaker sir, Mukhil Mantri, safe ye Nustia hata ite, you have to do a study. It is contaminated. Basically, we are saying, your reports are saying, because WRD, I respect you. And even last session, you were very clear. Your reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? Satmashay, yeah, sort munpak sope. You start it at your place first. I'm going to start at my place. Speaker Let us sir, do that. Speaker Let sir. us do that. See, Lakshan, No, see, Speaker sir, yes, Sopenu, you are the minister, you are in charge, it is your duty, it is your department. Sopenu, I started my place, you have started my place. Speaker sir, no, please make a statement. Don't make a statement. See, I have heard you. I have said that you have a vision. You said, first of all, Speaker sir, one second. You said, first of all, your statement was a mistake. Your statement, you said, कालच्या राता तू रिपोर्ट वाचिल हो रिपोर्ट तुगेलोच इतली वर्सां जाली हो रिपोर्ट जेन्ना तू सांगता आपण कालचो रात आन्सर नाका यू हैव टू बी अवेअर ऑफ इट दिस इज नॉट हाउ यू रिप्लाय मान्य आरोपी बसा सकत तुम्ही बोलून झाले You don't take it insulting way. Listen, like बसा you don't take it insulting way. म्हणजे म्हणणे कितें की आमी आमच्या गावांनी जर आमी मातसो सहकार्य केलं जर जाय सगळे कोतले सगळे प्लॅन कितें कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन तुका आतां सांगलाय पळय सी थार रिवरां गेले एक One division, listen. गेले फिश मार्केट आयले प्रॉब्लेम रिझॉल्व मान्य मंत्री one मंत्री one subdivision मान्य one मंत्री subdivision in every single division we look after this. माननीय जलस्रोत मंत्री तुम्ही क्रॉस टॉक करू नका आज सहन करून घेतले थोडे जो मनीस सांगले उपरांत आयकना त्याची खंयचीच गोष्ट रिकॉर्डाचेर वयचे ना मान्य आरोपी मान्य आरोपी आमचो रायट ही केस रायट हुकुमशाही सुरुवात केल्या मंत्री उलयतना तूं बसपाक जाय डिमांड जाय मग हुकुमशाही झाली स्टार्टू मंत्री उलयता आन्सर दिता तेन्ना तूं बसूं जाय मंत्री उलयना मंत्री हांव आय तुम्ही मंत्र्याक कॉंग्रॅच्युलेट उलोवंकूच केला शकना. नीड अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आज एक्झाम्पल सांगता युनिबाब. म्हज्या कुंकोळच्या गावांत जेन्ना इंडस्ट्री पोल्युशन हाय मुखेलमंत्री केले कुसलो नुस्त्या उदो गेले कित केले एक्शन डिपार्टमेंटान कित केले तो नशामुक्त भारत करपा पावता नशामुक्त गोंय आणि थिंगा हे उदो सोले घाणे उदो थिंगा रिवर्साला वयता कांयच कोना मुखेलमंत्री कांयच ना हांव सायटीन गेलो आमी 2 दीस इंडस्ट्री बंद केले मागीर तुका फोन येयलो कोणालो युरिबाब पॉल जॉन पॉला स्टार्ट कर मु इंडस्ट्री स्टार्ट कर मु ना बिकॉज दिस इतली वर्सां आज हे पोल्युशन जाता बसा वी हैव टू यू नीड अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन बस सांगता बस पहिले सगळ्या मंत्री आणि सगळ्या सभासदांक माझी एक सुचोवणी आसा तुम्ही एकमेका कडेन जर क्रॉस उलयले that will be not taken on record. You have to address to the chair as well as the opposition members, those who are talking, they also address to the chair. Otherwise, I am not going to take anything on the record. Please keep in mind.
And when I say that you should sit and listen to the minister, if you don't want to sit, you can go out. प्रश्नकाळ संपलो. आम्ही पुढला विषय घेऊया. शून्यकाळ उल्लेख डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. Speaker, sir, attention of the House is drawn due to rising concern and anxiety in the mind of Goa's small land-holding paddy farmers face acute economic distress as the current central maximum support price for 25-26, even with Goa's additional ₹2 per kg reimbursement, failed to cover rising input, labor and post-harvest costs. With average holding under 2 hectares, farmers lack economy of scale and production has decreased to 1.1 lakh ton in 24-25 despite stable cultivation area, worsened by untimely rain, devastating many petroleum farmers and all farmers all over Goa with losses. Traditional farmers are abandoning paddy for more viable land use amid labor shortage and saline inundation risk, threatening cultural and food security. A special support price like the earlier is urgently needed to revive interest in Goa's unique paddy farming chain. Speaker, sir, CMAक सांगता ते पॅडी फार्मर जे आमचे असतात तांकां ते तुम्ही ₹22 पर केजी दितात परवडना. लोक आता ती रुटीन शेती करना आणि आज अनएम्प्लॉयमेंट इतको जाल्लो आसा. जर हे शेतीकडे जर कोण घरान म्हणजे कोणाचे म्हणजे फॅमिलीन करता तर शेती बंद केला कित्याक फक्त इकॉनॉमिकली वायबल ना म्हणून त्या खातीर सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of locals from Shioli constituency as there is shortage of drinking water supply to the people of Shioli constituency. Many households are receiving water supply for very limited hours while some areas are not receiving any supply at all for days together. This situation has adversely affected daily household activities and has raised serious health and hygiene concerns. The steps the government intends to restore a regular water supply to Shioli constituency. माझे calling attention here. I'll explain it later. But it was given to me. For 0 hour mention also. Speaker's attention of the House is drawn to the plight of the people, especially small businessmen, fishing trawlers, which goes into deep sea due to concern over supply of following sudden shortage of commercial LPG cylinders in the state. The shortage has triggered alarm in the hospitality sector, with restaurant bodies warning that many eateries may be forced to shut down within the days if the supplies are not restored. In view of the seriousness of the matter, I seek to know the steps government intend to take to urgently address this burning issue and ensure adequate supply of commercial LPG gas cylinders so as to prevent disruption and closure of business. Speaker, sir, बोटीकार जे ट्रॉलर भायर वता म्हणजे तांकां स्टॉक घेवन वचचो पडटा आनी 8-10 सिलिंडर घेवन जेंचे ट्रीप जी एक आसता 10 ते 15 दीस आसता सो तांकां सगळ्यांक एक बरो व्हडलो कन्सर्न जाला. तशेंच बारीक हॉटेलकार रेस्टॉरंटवाले तांचो एक व्हडलो कन्सर्न जाल्लो आसा की कमर्शियल सिलिंडर कमी जाल्या म्हणून. जे एजन्सीज आसा तेंच्यांनी सकाळीं कॉल करून आमकां इशू आसा वो रेज करपाक हय टोटली बंद जाल्या म्हणून. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस सेंट्रल फॉलोअप करून आता इतल्या बेगीन ह्यो रिस्टोर करून सोल्युशन काडचें म्हणून. एक म्हयनो आहला मोठा मरे काल पयरूच. स्पीकर सर, हांव ऑलरेडी आमी स्टॉक जो पूर्ण गोंयांत आसा सगळ्या एजन्सी कडेन उलोवन घे म्हटला. तांचो काल सर्क्युलर आयला की कमर्शियलांक दिवपाचें बंद कर म्हणून. हांव राती पेट्रोलियम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी रिगार्डींग आज दनपार पर्यंत तांच्यांनी एक कमिटी काडल्या केंद्रांत कित्येक जाणांची सेक्रेटरी लेवलाचेर खंयच्या स्टेटींत कितलो स्टॉक एवेलेबल आसा आनी कितलो कमर्शियल आनी रेजिडेन्शियल कितले आमी करपाक शकता ह्या विशयाचेर. आयज दनपार मेरेन आमचो गोंयचो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो तांकां धाडटा आनी तेज्या उपरांत इन्स्ट्रक्शन जी आहा पळय न्ही सगळ्या गोंयांत जितके सप्लायर्स आसात आनी एजंट्स आसात त्या सगळ्या जाणांक दनपाराच्या पर्यंत इन्स्ट्रक्शन्स वयतली. आत्ताच्या घडीक तरी म्हणजे गोंयांत एट प्रेझेंट मिनिमम टू मिनिमम 15 डेजचो स्टॉक एवेलेबल आहा. एज फॉर इन्फॉर्मेशन पण तेजी डिटेल
डिटेल एजंट आणि स्टॉक वाईज सगळे घेत आसा. Speaker sir, just one thing you said on the first माननीय आमदार विरेश yesterday बोरकर. that there was 1 month. माननीय आमदार विरेश So in बोरकर. 3 days, तो सांगता तर डिटेलान रिकॉर्ड दिता 3 days. माननीय आलोपी बसा बसा मध्ये इंटरप्शन करू नका बसा. interruption no. माननीय आमदार विरेश बोरकर. Fear and anxiety in the minds of the devotees and residents of Talalim and Goa Vela over the absence of official recognition to the traditional Taushanche fest or festival of Cucumber celebrated annually at St. Anne Church, Talalim. Whereas the festival attracts thousands of pilgrims and visitors every year and represents a unique blend of aggregate traditions, devotional practices and cultural heritage associated with the historic St. Anne Church. And whereas, despite its popularity and long-standing tradition, the festival has not yet been granted official recognition through a government gazette notification as a state cultural festival. Therefore, the attention of the government is called to the matter, and the government may state whether steps will be taken to grant official recognition and support to the Taushanche Fest as a state festival. Speaker sir, हो परत हांवें 0 hour mention जावं जो सरकाराक सांगपाक लागलो एवरी टायम सांगलें की तवशांचें फेस्त एक युनीक फेस्त आसा ते फेस्त रिकॉग्नायज करचे स्टेट फेस्टिवल. हेज्या पयलू आदलो मुखेलमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रेकर यांच्यांनी एश्युरन्स दिल्लें की हे तवशांचें फेस्त जे आसा ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर जातले, पण अजून पर्यंत स्पीकर सर ते ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयल्ले ना. सो एवरी असेंब्लीन आमी हे इश्यू काडटा रेज करता. मुखेलमंत्र्याकूय हांवें रिटर्न लेटरूय केल्लें आसा. हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन की तेंच्यांनी एश्युरन्स दिवचे ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की खंयच्या टायमा भितर हे ऑफिशियल गॅजेट काडटलो आनी हे स्टेट फेस्टिवल करतलो म्हणून एश्युरन्स दिवन. Speaker sir, there is a fear and anxiety among the people of Kortali and the whole of Goa, as 6 students of BITS Pilani Goa campus has lost their life in less than 1 year. It is alleged that they had died due to mental depression and also the overdose of a narcotic. It is also informed that the students alcoholic and the wholesale liquor shop which is in close vicinity, the government should withdraw investigation and the matter as the college management is refusing to give any information justification. Speaker sir, हे आमचे जे बिट्स पिलांनी जे आमचे कशे मेले ही इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी तशें पिलांनी जे स्टेटमेंट दिना हे स्टेटमेंट दिवपाक जाय आनी हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं जाता तितले बेगीन ताचेर एक्शन जावपाक जाय. Noted, Speaker, sir. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the issue of drinking water supply in the areas of Kepang constituency due to low pressure of water from Selaulim Dam and the limited duration of supply. People from Bali, Fatorpa, Betul and other parts are facing challenges in accessing adequate water. I therefore urge the government to take necessary steps to improve the supply of water to provide relief to the villages. Speaker, sir, याचा सिग्मो जाला सुभाष बाब मास येतोय कित्याक हाल सीडी आहे बाळ्ळी उदो ना बेतलांकूय उदो ना जस्ट इंस्ट्रक्ट युअर ऑफिसर्स ते प्रेशर हे करपान उदो दिवपाक वी डोंट गेट वॉटर देन. I would request the MLA to kindly give me the areas exactly, not full. आता बाळ्ळी जर गेले जर जायत बाळ्ळी तुका 12 hours a day बाळ्ळी मेळटा. एनी स्पेसिफिक वार्ड पळय आतां अण्णे जाले तुजे बाळ्ळी मोटार मेळटा ओण्ण्या उदो नाशिल्लें पयर आमचो बुस्टर पंप काना पंप पुताय बेतला ना फातोरपिया बोमळा मुळार तिन्या उदो ना फातोरपा एक्झॅक्टली तुका देवळा कडेन उदक आसा बिकॉज बोमळा मुळार ओन्ना ते सगळे जस्ट गिव मी द लिस्ट ऑफ दिस आय विल इम्प्रूव अपॉन. ओके. माननीय आमदार बेंजी वेगस. सर चीफ मिनिस्टरा लागून आज हांवें हाट घायलां. हांव जेन्ना हें 0 hour वाचिता हें घायलां ताकी हें उरपाक हें डिमांड तूं आज फुलफील करपा जाय. शटा 31 March हें परमनंट उरतलें शटाक. आज जर तें मान्य हें केलें जाल्यार परमनंट लायतलो चल. Annual health checkup for every citizen under DDSSY scheme. I would want to bring to the attention of this House that annual health checkup should not be a luxury, which only people with money can afford. Imagine a mother
who never comes to know that she has got cancer. Imagine a son who never knew he had got high BP till the time he gets a stroke. Imagine a sister who lost her eyesight and then only comes to know that it was due to diabetes. Today, we see scary videos. We see scary videos that players while playing suddenly falls down due to cardiac arrest. We see scary videos that during on a wedding day, the groom collapses due to a heart attack. Other countries have got mandatory time-to-time health checkups, and those governments ensure their citizens do these health checkups regularly. In Goa, if we can promote health checkup, and we could save lives. My request to the Goa government and the health minister, the chief minister, to give every citizen a mandatory free health checkup every year, so that the sickness can be detected earlier. Steps the government assures to take, Speaker sir. स्पीकर सर, गोय सरकारच्या वतीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर कोणूय जर आपलो हेल्थ चेकअप करूंक वचत जाल्यार कोणूच ताका परत धाडिना. प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जरी वचून तेणी सांगलें की आपूण म्हणजे आपल्या काळजान दुखता आसत जाल्यार ताका तेजो BP चेक करता, तेजो ECG काडटा आनी ताका रुटीनली जी इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय तेज्या रिलेटेड बरोवनूय दिता. जी वुमन जर वचून सांगता आसत जाल्यार आपल्या खंय तरी थायरॉयड आसत जाल्यार त्योय टेस्ट करून आज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडून तेजो दुसऱ्या दिसाचो रिपोर्ट जो तो येता. स्पीकर सर, आतां आमी GMCन ऑनलायन अपॉयंटमेंट सुरवात केल्या. हांव तेज्या म्हायती खातीर सांगता, ऑनलायन अपॉयंटमेंट जाय जाल्यार घे, वचून थंयसर गर्दी करपाची गरज ना. आपल्या ऑनलायन अपॉयंटमेंटांतल्यान सरळ जर घेतले तेणी हय आपल्या हार्टाचें चॅकअप करपाक जाय, ताका नंबर मेळटलो, तेणी ऑनलायनान वयचो, आपले चॅकअप करून घेवचें. त्या खातीर ऑलरेडी लोक हे आसून सुद्दां करिना म्हणून हार्ट लाय म्हटलां. तूं लायता पेपराक हार्ट, हांवें जाल्यार हार्टाक हार्ट लाय थंयसर आनी त्या लोकांक सारको जावप पळय पेपराक लावना काय. स्पीकर सर, हांव तुका उलयतां. स्पीकर सर, हांवें सांगला पळय अशें हात लाय म्हणजे हे सर कित्याक लायला, राव एक मिनीट, हे कित्याक लायला, आमी लोकांक अवेरनेस क्रिएट करपाक जाय आनी म्हणून हो अवेरनेस क्रिएट करूंक मिनिमम म्हणजे 40 वर्सां वयल्या महिलांनी मुद्दामून वयचे, हेल्थ चेकअप करचो. आमी सगळ्या जाणांनी दादल्यांनी तांकां सांगपाक जाय की हय आमच्या हॉस्पिटलान ह्यो सगळ्यो आतां PHC CHC लेवलाचेर सगळे फ्री ऑफ कॉस्टूच आसा, पण ते कोण वचना. हो अवेरनेस करप गरजेचो आसा. आमी सगळी कडेन सांगला. प्रायवेटान तेजी पॅकेज 5400 आहा, पण दोतोर शेट्यान सुद्दां ती 1400 रुपयाचेर केल्या. कित्याक अवेरनेस एका म्हयन्या भितर एन्युअल फ्री कोर न्हू, अवेरनेसूय जाली. हांव मागत तेंच. अरे तूं अवेरनेस ऑलरेडी अवेलेबल आसा. ना ना, अवेलेबल एन्युअल फ्री करपाक तू कोण आणू जाल्यार येतोय. तू कोण ना जाल्यार हांव काटा आनी हांव दोता काटा. मन्नी सदाश भाशण नाका. मन्नी आमदार श्री युरी आलेमाव. Don't break my heart. Speaker sir, attention of the House is drawn to the fact that Speaker sir, attention. Speaker sir, attention of the House is drawn to the fact that despite the assurance given on the floor of the House on 4th August, that notification regarding the reservation of OBC students in postgraduate medical seats in GMC and dental college as per the 100-point roster would be issued within a week, the notification has not been issued. Speaker sir, it is further noted that the rules governing 100% roster-based reservation for OBC, ST and SC categories in Goa Medical College and Dean College remain pending. Speaker sir, the government has consistently turned a Nelson's eye to the matter. In view of the upcoming PG NEET medical registration scheduled for the first week of April, the House seeks clarity on the concrete steps the government proposes to take to ensure that the notification is issued without further delay. Speaker sir, the Chief Minister had assured, and in this House only had assured 14 months ago as well, and he was out in public. Speaker sir, ज्यांना आमदार मेन्शन करून झाले जुरावर झालं ना वाचित मेन्शन करून झाले तुमचे मेन्शन कोता झालं ना खबर बहुजन समाज should not be deprived of their right. भाषण नका त्याचेर मेन्शन झाले. Tomorrow, because of will the Chief Minister nothing is to be taken on record. What is speaking now? This reservation nothing is to be taken on record. When what is खूप गरजेचं no. आता एप्रिलला nothing will be record taken on record. reservation म्हणून only he has to mention the PG NEET आजे एप्रिलला आता एक्झाम आहे. झालं ना पेंडिंग आहे अजून. झालं ना सांगता का माझे सुभाष बाब झालं ना माझे विल इट बी
pending also, will it be happen in April or next year? ते सांग. नोटेड नोटेड म्हणा कितें इम्पॉर्टंट इश्यू तुवें आश्वासन दिलें आमदार एप्रिलाक कुशिल्वा. जातलें बिकॉज प्रोसिजर सुरू आहा कंटिन्युअसली सगळा ना मा एप्रिला होऊन जातलें काय म्हणटा आतां आमी आहा हिंगा बिफोर एप्रिल इज देयर एग्जाम्स विल इट आमचे हॅपन आमदार टू एप्रिल कुशिल्वा. ते मातशें सांग न्हू तूं एप्रिल देर इज प्रोसिजर सुरू आहा न्ही they are scared there is Nothing is fear to be taken on record what the monthly LOP is speaking. झिरो आवाराचेर प्रत्येक एश्युरन्स मेळना. Nothing will be taken on record. Don't take it on record. ओबीसी मूव दिनाय तुम्ही Sit, Baba, sit too. कैवारी LOP, sit. Speaker, sir, I wish to draw Only the Cruz attention Silva. of the House to a matter of grave concern affecting the future of sports in Goa. The Sports Authority of Goa has recently introduced a policy requiring sports associations and schools to pay for the usage of grounds. While revenue consideration may be one aspect, this policy directly hampers the training and preparation of our state teams. Associations are not only training players who represent Goa at national level championship, but also conduct state and district championship. These are teams event across 6 categories: seniors, juniors, sub-juniors, men's and women's. For such event, at the very least, grounds must be provided free of cost. Without adequate access to training facilities, how will our players perform well and how will sports in Goa improve? I urge the government to reconsider this policy and ensure that for national teams training, state and district championship, grounds are made available free of charge. This is essential to nurture talents and uphold Goa's sporting spirit. Speaker, sir, आमची हॉकी असोसिएशन आहा पण 23 पासून तेंगे ग्रांट्स मेळ्ळे नाही पण आता तेंक भुरग्यांक ट्रेनिंग दिता जाल्यार तेमी ग्राउंडाक पयशे भरपा पडटाय आता 30 days 31 days तेमी 2,56,000 भरपाक जाय आनी ही ट्रेनिंग नॅशनल टिमीक वता वो एका आमचे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर वता हे ग्राउंड तांकां फ्री मेळपाक जाय विथाउट एनी पेमेंट. Yes, sir. Speaker, sir, fear and anxiety amongst the people of Goa over waste and trash accumulating along highways and the failure to ensure daily garbage collection, creating serious concerns about public health, sanitation and the state's image. Speaker, sir, काल हाजेर आमी उलयले हाजेर हो आज एक प्रश्न आशिल्लो 2C. उत्तरान अशें आयलां की कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड हाका टेंडर दिल्लो 5 वर्सां खातीर हायवेची गार्बेज काडपाक. आतां ते इनसफिशियंट मॅन पावर वापरतात, स्ट्रेच ते क्लियर सेम डे कलेक्शन बॅगां करनात, स्टाफ कमी वापरतात. ताजे खातीर गव्हर्मेंटांनी तांकां 10/10/2025 एक नोटीस दिली, दुसरी 5/12/2025 नोटीस दिली. टेंडरान एक हे आहा की 3 कन्सिक्युटिव्ह म्हयने जर ते काम सारकें करना जाल्यार L2 दिवप म्हणून, पूण तशें कांयच केलें ना. सरकारान ताका 5 वर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट कंप्लीट करपाक दिलो आनी ताका 15,79,00,000 जो कॉन्ट्रॅक्ट पडिल्लो तातूंतले 13,75,00,000 पे केले. स्पीकर सर, आतां हो इश्यू इज नॉट ओनली अबाउट गार्बेज कलेक्शन, इट इज अबाउट अवर इमेज एज अ टुरिस्ट स्टेट. Speaker sir, this case is a clear failure in contract enforcement and oversight. कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं कर्नाटकाचे कॉन्ट्रॅक्टराक कित्याक दिवप? काल मुखेलमंत्र्यान इतले बायल्यो आमचे बरी कामां करतात, सेल्फ हेल्प ग्रुप हें तें सांगिल्लें. आमच्यो हायवे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लीन दवरूंक शकता. कर्नाटकाची कंपनी डायरेक्ट कर्नाटका कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन गोंयचे हायवे क्लीन करता. टुरिस्ट स्टेट आमची. स्पीकर सर, हें म्हाका कळना. हे कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्ट्रॅक्ट सोंपोवंसर उगी रावले आमी आनी आतां सोंपून नवोय कॉन्ट्रॅक्ट येवंक ना अजून, तोच करता आसतलो. सो हांव मागता की गोंयचे जनतेक अकाउंटेबिलिटी जाय. सरकार परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक करतले आनी हे नेग्लिजन्स रिपीट जावचें ना म्हणून दाखोवन दितले ओ ना, हे क्लियर कट आन्सर दिवची. स्पीकर सर, त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्सल केलो, ऑलरेडी दुसरे टेंडर केला, दुसरो ऑन बोर्ड येतलो आणि आत्ताच्या घडीक आमी लोकल जितके कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात त्यांच्याच कडल्यान पॅच वायज हे काम करून घेता, तें काम सुरू आसा. ओके, त्या ती एका मॅकनायज्ड पद्दतीन आनी अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय म्हणून एका कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड घेवचो पडटा, बट ताका ऑलरेडी आमी टर्मिनेट करून घरा धाडलो. ना ना, परफॉर्मन्स गॅरंटी इनवोक कर म्हणटा हांव. स्पीकर सर, तेजे ऑलरेडी लिटिगेशन्स गव्हर्मेंटाच्या बरोबर सुरू आसा, सो दॅट तेज्या प्रमाणे कितें आतां ताका आमी सगळे पयशे ना, तुम्ही ताका दिल्यात 13,75,00,000.
टोटल टेंडर आशिल्लो 15 crore 79. स्पीकर सर ताजेर स्ट्रिक्टली कितें एक्शन्स घेवपाक जाय पळय ती आमी घेता. माननीय आमदार निलेश काब्राल. Speaker sir, fear and anxiety prevailing in the minds of people, particularly shopkeepers and small businessmen functioning in old buildings that are in depleted unsafe conditions. In several market areas, these buildings have aged considerably and have not undergone proper structural repairs or redevelopment for many years. Despite visible deteriorations, numerous shopkeepers continue to operate their livelihood from these premises as they have no viable alternative. The situation poses a serious threat to safety of occupants, workers and customers visiting this establishment on a daily basis. One of the key concerns relates to the floor area ratio (FAR) restrictions applicable to such old structures. In many cases, the existing FAR of the building may already be fully utilized, which discourages or complicates the redevelopment. As a result, owners and tenants find themselves trapped in unsafe buildings without practical redevelopment option that can accommodate existing occupants and commercial units. Given the potential risk to public safety and livelihood concerns of the shopkeepers, there is a growing demand for a clear policy framework that will facilitate safe redevelopment of such depleted commercial buildings while protecting the interests of existing occupants. I therefore urge the government to examine this matter with seriousness and consider appropriate measures ensure both safety and continuity of livelihood for shopkeepers. I would like to ask Honorable TCP Minister or Honorable CM what steps the government intends to take in this regard. Speaker, sir, I have been writing to Honorable, I'll just take a second, to Honorable Minister TCP that Kuchara area भितर जे FAR 1.5 आणले हे 2000 दिगंबर बजाना बाब जेन्ना CM आशिल्लो तो FAR 1 जालो. आणि ती शॉपकीपर जी पोरणी बिल्डिंग आहा बाजारांतली ती मोडपाची पावल्या ताका खंय तरी एक बाबा रिडेव्हलपमेंट खंय तरी दिवचो म्हण करपाक केल्ले पूण आज पासून ती फुडें वचना. हांव ऑनरेबल CMक सांगता की थंय परिस्थिती इतली बिकट आहा 90/10 गव्हर्मेंटान बिल्डिंग मोडून दिव काडली पूण थंय खूब बिल्डिंग आहा तुमकांय खबर आहा तुवें त्या एरियाक येता मातशें CMन हें करचें की रिडेव्हलपमेंट TCP भितर कशें करपाचें जे एक्झिस्टींग बिल्डिंग आसा ताका FAR FSI हे रिकॅल्क्युलेट करून दिवपाक जाय अशें हांव ऑनरेबल CM कडेन मागता. Noted, Speaker, sir. Krishna Sarkar. Speaker, sir, I rise to draw the attention of the government towards the difficulties faced by ex-servicemen and their families in availing medical facilities under ex-servicemen contributory health scheme in Goa, particularly Vasco and Dabolim. And we have a large population of retired defense personnel who have served the nation with dedication. However, many beneficiaries are facing inconvenience due to limited facilities, delay in approvals, difficulty in assessing empaneled hospitals under the scheme. Considering that many of these beneficiaries are senior citizens, widows of ex-servicemen, I urge the government to take up this matter with Defence Ministry and ensure better and healthcare facilities made available under the ECHS scheme on priority, as this has been a long pending issue. Speaker, sir, last आम्ही जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर हांगा आयिल्ले गोंयान आयिल्ले राजनाथ सिंगजी तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले बरोबर आनी मुख्यमंत्रीन तांकां हो विशय म्हणजे तांणी पत्रा थ्रू आमी दिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां पर्सनली रिक्वेस्ट केल्लें की जाता तितल्या बेगीन हे डिफेन्स पर्सनल जितले हांगा आसा तांकां ही फॅसिलिटी हांगा दिवची म्हणून म्हणजे चालू आसा ती ताजे पेमेंट्सा खातीर कित्याक तरी उरिल्ले आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक तांणी कॅटेगरिकली सांगिल्लें की आपूण ते 100% करता म्हणून मुख्यमंत्र्याचो आनी एक मातसो फोन डिफेन्स मिनिस्ट्रीन तांकां केलो जाल्यार हो विशय म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर सुटावो जावंक शकता. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की मुद्दम ताणें हें करचें म्हणून. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA स्वता हे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग हांच्या कडेन निवेदन दितना ते बरोबर आशिल्ले. इज कीन इंट्रस्ट घेता त्या लोकांचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून फाटले फावटी तेंची हाफ द पेमेंट विशेष करून आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान ते ट्रिटमेंट घेतात तेंची हाफ पेमेंट रिलीजूय जाल्ली तेन्ना हांव परत एकदा इंटरव्हीन करून तांची पेमेंट रिलीज करपाक तांकां मदत करता. माननीय आमदार संकल्प आमोणकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the serious concern and hardship faced by dialysis patient from Murmagaon Taluka. The dialysis unit at the sub-district hospital Chikalim, operated by Apex Kidney Care, presently has a capacity of 12 beds.
but is functioning only up to 6 p.m. each day. Due to this limited operational time, several patients are complete either to wait for long hours for their scheduled dialysis or to travel to other centers such as GMC, Bambolim or Margao to receive treatment. This situation causes significant inconvenience, physical strain and additional expenses to the patient who already requires regular and time-sensitive medical care. In view of the increasing number of dialysis patients in the region, it is requested that a fourth shift be introduced at the dialysis unit from 6 p.m. to 10 p.m. This will help accommodate more patients, reduce waiting time, and ensure that residents of Murmugaon Taluka are able to access timely dialysis service closer to their home. Steps the government intend to take in this regard. Speaker sir, हो सारको एक सिरियस इश्यू आसा जे डायलिसीस पेशंट खूब वाडलेले आसा आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यात आनी हांवें अक्षरशः पळयलेले आसा तांकां एक तर बांबोळी वयचे पडटा नाल्यार मडगांव सो हेजेर मातशें लक्ष घालचें. स्पीकर सर, सरकारान डायलिसीस पेशंटा खातीर प्रत्येक तालुका लेवलाचेर PHC आनी CHC लेवलाचेर डायलिसीस युनिट एस्टाब्लिश केल्या आनी जेणे करून मॅक्झिमम पेशंटांक आमी केअर दिता. स्पीकर सर, आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी फक्त डायलिसीस जाल्यार तांकां डायलिसीसची थंयसर युनिट एस्टाब्लिश करचो म्हणटा. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव्ह घेवपाची गरज आसा की पेशंट डायलिसिसाचेर वयचो न्हू, हाज्या खातीर प्रिवेंशन जें आहा पळय न्ही आनी हें करप गरजेचें आसा. तर ती वेगवेगळ्यो गजाली, कोण फर्स्ट स्टेजीर आसतलो, सेकंड स्टेजीर आसतलो, कशें प्रिवेंट करूं शकता, कोण डायबिटीक आसात आनी त्या खातीर तो डायलिसिसाचेर तरी वयचो न्हू, हाज्या खातीर जाता तितके प्रयत्न करप. म्हणजे लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाका दिसता आमी इनिशिएटिव्स घेवच्यो. ना जाल्यार जातलें कितें खबर आहा, आनीक थोड्या दिसांनी प्रत्येक पंचायतीन बीन घालचें पडत काय कितें, ही स्थिती येवपाक लागलेली आसा. हेजो खूब इमेजीन करात, 30 वर्साच्या पयलीं एक डायलिसीस मशीन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीत आसलें, हाज्या पयलीं कडेन आनीक नासली. ताज्या उपरांत दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी जाली. आतां आमी PHCनी पावले, अजून थोड्या दिसांनी पंचायतीनी बीन पावचें पडत काय कितें, ही परिस्थिती गोंयचेर येवपाक लागलेली आहा. हेज्या फाटलीं कारणां कितें, तर एक म्हणजे डायबिटीज आसतली, ताज्या उपरांत वेगवेगळी म्हणजे आल्कोहॉल आसतलो, अजून बाकीचे सगळे हाजे प्रिकॉशन्स घेवप गरजेचें आनी ताजोय अवेअरनेस करप. म्हणून म्हटलं आमी आयुष कॅम्प सुद्दां जे आहा आयुर्वेदाचे आमी प्रत्येक म्हणजे विलेज पंचायत वेज लावन अवेअरनेस लोकांच्या मदीं क्रिएट करून लोक मॅक्झिमम आपली किडनी सेव्ह कशें करपाक शकतलो आनी त्या खातीर कितें कितें करपाक जाय हाजोय अवेअरनेस हो खूब मोठ्या प्रमाणात. आमी प्रत्येक जाण उठ सूट आमकां मशिनां दी म्हणून मागले म्हणून जावचें ना, आनीक प्रॉब्लेम फुडें जातलो. माननीय आमदार प्रेमेंद्र शेट. Speaker sir, there is fear and anxiety in the minds of dairy farmers who deals with the supply of milk to the various dairy cooperative societies and private dairies, etc. However, it is observed that the support price given by the concerned society to the farmers is very meager, where the farmers have to bear additional losses to maintain this business. The support price is generally based on the key components like fats and SNF, inclusive of quality of milk rather than the volume of the milk. The price of the milk is influenced by the market rate due to dairy products like ghee, cream, milk, powder, paneer, etc. However, the farmers have to bear high price of fodder, labors, veterinary cares with small figure of profit. Therefore, in order to flourish the business of supply of milk, farmers demand to enhance the present support price to extent of the reasonable price whereby they could maintain and cover the cost of production, that is feed, fodder, labor, veterinary care, as well as margin of their profit. In the view of above, I urge the Honorable Minister for Animal Husbandry and Veterinary Services to kindly look into this matter to revive and enhance the present support price given to the farmers to clear fear and anxiety and maintain their milk supply business with encouragement to increase the supply of milk. Because sir, आमच्या गोंय राज्यांत आनी भायल्या राज्यांत दुधाची जी रेट आहा तिचो अभ्यास करचो. आज भायल्या राज्यांत दुधाची रेट खूब वाडलेली आसा आनी वाडोवन दिल्ली आहा तांकां, पण आमच्याच राज्यांत आमकां ती वाडोवन मेळना. हेजेर माननीय मंत्र्यान थोडेशें आमकां सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवपाक लागून आयज उतर दिवचें. सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांनी वाडयता.
तांणी जो सांगला पळय न्ही ताजो आमी ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला. हांवें फक्त कित्याक गोवा डेरी कडेन आयज शेतकरी थंय ऑलरेडी येवन उबे रावले ताका हांव सांगपाक सोदतां बजेट पास जावनी 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला. तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटिव्हचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन स्पीकर सर एकूच मिनिट स्पीकर सर हय स्पीकर सर कितें जाय स्पीकर सर तोच करून दिता हांव थंय फावटी. स्पीकर सर येस स्पीकर सर सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिले म्हणून रेट कॉम्पेन्सेट जावची ना स्पीकर सर. म्हाजी मागणी आहा की रेट दुधाची वाडपाक जाय. माननीय आमदार अलेक्स लॉरेन्स. Speaker, sir, एक जाले 5 मिनिटां वाडय. I just would like to make a mention about renovation of village library and digital infrastructure in Kurtori and Kamali. Because sir, I know short kota Infotech Corporation काम दिला हा 2025 सन पेंडिंग आहा ते आणि लायब्ररी गरजेची आणि खूप त्रास जाता बिकॉज इट इज केप्ट अंडर रेनोवेशन म्हणजे ते हाशा प्लॅन केला अमके प्लेसीर घालपा ते सॉइल अपसेट जाता सकलोय आणि वयरी तेंक त्रास जाता. आय वूड रिक्वेस्ट ही विलेज लायब्ररीचे काम इन्फोटेकान बेगीन करचे. टोटली पेंडिंग फॉर लास्ट 2 years. Infotech. माननीय आमदार तुम्ही त्याक दिला तुम्ही त्याक दिला. Speaker sir, there are an anxiety in the minds of the people of Mirse village as the pond as well as the Nala near the entrance of the Mirse Lake Gill Gate. Here Nias has become shallow due to accumulation of mud and the side mud bun cannot be seen. What plans does the government have to resolve the same? Because sir झाला कितें आमच्या मिरचेचे तोय हा हे तोय पुरवलेले हा आणि पुरवलेले कारणान कितें जाता तिका उदीक सारकें फ्लो जायना आनी ताका सरावंडींग बांद आसलो तो बांदी सारको जमनीच्या लेवलार पावला. तशेंच भायले वाटेच्यान जो नाला आसलो तोय पुरवलेलो आनी कित्याक ऑनरेबल म्हाका आमचो WRD मिनिस्टरान म्हाका चेंज JCB दिलेली मात उदकाच्या कारणाक लागून ती करूंक पावंक ना भितर. ताका लागून म्हाका मागणी आसली आमच्या WRD मिनिस्टरा कडेन फ्लोट JCB म्हाका दिवची आनी हे आतां तोय आदी पळय आमचे कशें आसले ते भाशेन आमकां हें तोय जाय. तशेंच भायले वाटेच्यान तो भाव ऑनरेबल CMान जो कलवट बांदला ताका तो भाव सारको तो बांद कसो बांदून ताका पावपाचो. हें इम्पॉर्टंट काम हें आमच्या WRD मिनिस्टरान म्हाका दिवचें. म्हाका WRD मिनिस्टर आतां ना हिंगासर. WRD मिनिस्टर ना सर. नोटेड स्पीकर. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता. TSDP figures, Directorate of Planning and Statistics आणि फायनान्स डिपार्टमेंटान फज केले आणि ताजे खातीर मुखेलमंत्र्यान प्रेजेंट केल्ले बजेट ऑफ बोमाडो तो कसो तो पळय हे फिगर्स हांव मुखेलमंत्र्या खातीर प्लेस करता तांकां हे दिवचे. सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करता.